Yeah. Hallelujah. Hallelujah. तो येता सुरगीच्या बापा आम्ही तुका आर्गां दिता हे दिसा पासत हे जाग्या पासत तुवें वेचून काडला हो जागो आनी आमकां सगळ्यांक एकठांय केलाय तुजीच येवजणी आमी हांगा ह्या टायमाचेर एकठांय जावं तुजें उतर जें जिवीत दिता आमकां तें उतर आयको आनी तें आयकून आयकून आमच्या जिवितांत भावार्थ येवं आनी त्याच भावार्था वरवीं ज्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडना पूण ह्याच भावार्था वरवीं तूं तुज्या उतरा उदेशी आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटाय म्हणून बापा आमी तुका आर्गायता त्या वेळार पळयतात तुमी आमी तुजेशी जशे शीस जेजूशे येताले जे ओपारी जे मिनींग तांकां कळनासलें तेन्ना येताना जेजू विचारताले हे ओपारीचो अर्थ सांग आनी तसोच ह्या वेळार जेजू तूं आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी हे भरिल्लें उतर जें कितें आसा तेजो अर्थ आमकां येद्या वखदार शिकयताय आनी तेंच उतर आमकां जड एकल्याक जिवीत दिता आनी स्वतंत्र करता म्हणून बापाक आनी हेच उतर आमी स्वतंत्र जात दुसऱ्यांक कशी स्वतंत्र जावंक जाय ह्या उतरा उदेशी शिकयता म्हणून बापा आमी तुका आर्गां आनी दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन जेमेता आं बरें वारें येता न्हू कशी आहा सगळीं चेरी आयज आमी पळोवया देवाचें उतर कितें सांगता आमकां आमच्या जिवितांत कोश्ट रोग आसा कोश्ट रोग आसा येतलेच येतलेच आं येवंक जाय आमी देवाचें उतर आयकता न्हू देवाच्या उतरान आमी जियेता न्हू देवाचें उतर पडटा आमकां कोश्ट येवंक जाय कितें म्हणटा बायबल आमकां कोश्ट रोग येतलेच काय येवचे ना आं येतलेच न्हू जेम्स 1:2 म्हणटा न्हू वेन द टायल्स एंड टेम्पटेशन वेन मिन्स जेन्ना आमकां येतलेच कोश्ट रोग येतलेच सगळ्यांक आमकां कोश्ट रोग आसा कोण देवाच्या उतरान आसा देवाच्या उतरान ना तांकांय कोश्ट रोग आसा न्हू पूण जी देवाच्या उतरान आसा ती ओवरकम करता न्हू देवाच्या उतरा उद्देशी जंय ती व्हरो शकता न्हू कसलेय कोश्ट येयल्यार आनी ते एक संवसार कशे कोश्ट पळयता आनी देवाच्या उतरान आसलेली ती कशी कोश्ट पळयता हे प्रॉब्लम जे प्रॉब्लम आमकां कोश्ट येता ते आमी कशे पळयता एक कोश्ट पयशे कोयता काय आमकां एक ब्लेसींग एक आशिर्वाद जेम्स 1:2 वाचून पळोवया ते पयलींच कितें म्हणटा आमकां एडींग कितें आसा तें पळोवया प्रेज द लॉर्ड वाचा तिकाच पळयतालें हांव जेम्स कोण बरयला आमकां पावलो न्हू पावलो बरयता न्हू जेम्साक टॉपीक वाच पयलें एडी जेम 2 वयर वर्स 2 वयर एडी आहा कितें म्हणटा आमकां एक कोश्ट रोग एक ओड उपकार आमकां हे कोश्ट रोग येयले म्हणटकूच आमकां एक उपकार खंय मानता आमी रडटा न्हू म्हाकाच कित्याक हे कोश्ट हांव इतलें करता देवाचें हांव हांगा प्रेयराक वयता थंय प्रेयराक म्हणिना आमी ना तुमी म्हणिना हांव म्हणटाली म्हाका कित्याक येता हे कोश्ट सगळे हांव देवाचें उतर वाचता इवन देवाचें उतर शिकयता हें म्हाका कित्याक पूण पावलो म्हणटा हांगा जेम्साचे टिरी हा एक कोश्ट रोग म्हणजे एक उपकार आमकां व्हड उपकार मानूंक जाय आमी एक आशिर्वाद कशे आमच्या जिवितांत कित्याक ते फुडें आमकां मेळटले
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या भाव भयणीनो, तुमची जिनोस्वर कोश दोग येता तेन्ना तुमचे जिन्सा वायर कोश दोग येता तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. तुमकां बरें कारण आसा. जेन्ना एक आमकां प्रॉब्लम एक कोश दोग येता तेन्ना आमकां एक खुशाल जावंक उर्बेवन जावंक एक कारण आसा. आमी खुशाल जाता केन्ना तरी आमी खुशाल जाल्या हितूंसून आमी कितें शिकता ना न्हू. हांवूय केन्ना पयलीं खुशाल जायनासली. प्रॉब्लम म्हटल्यार म्हाका दिसतालें एक दूख कशें आमच्या लायफान. हितूंसून आमी बरेंपण शिकता आनी बरी वाडटा हें आमकां खबर नासलें. कसले प्रॉब्लम जाल्यार आमी खुशाल जावंक जाय म्हणटा, संतोश भरीत जावंक जाय. संतोश भरीत म्हणजे कितें? कित्याक आमी संतोश भरीत जावंक जाय? जॉय इंग्लीश म्हणटा वी मस्ट बी अ जॉय. जॉय म्हणजे कितें? संतोष भरीत नोईंग द एंड रिजल्ट बिफोर. आमी संतोष भरीत कित्याक जावंक जाय? आमकां खबर आसा देवाचें उतर पयलींच खबर आसा कितें सांगता तें न्हू. देवाच्या उतरान कितें बरयलेलें आसा तें आमकां पयलींच खबर आसा. आतां जर आमकां एक दुयेंस म्हणून सांगलें, एक प्रॉब्लम न्हू हें, एक डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो, आमकां खबर आसा न्हू 1 Peter 2:24 नोईंग द एंड रिजल्ट बिफोर. जॉय म्हणजे कित्याक आमी संतोष भरीत सांगक जाय? कळटा कित्याक आमी संतोष भरीत सांगक जाय? आमी आमचो रिजल्ट कितें तो जाणा पयलींच. म्हणजे आमी जाणा डॉक्टरान जर आमकां ह्यो रिपोर्ट दिला, अमको रिपोर्ट XY म्हणजे खूब डॉक्टराचे रिपोर्ट खूब आसता न्हू, नांबा नासता. अमके रिपोर्ट सांगलो जाल्यार आमी जाणा न्हू तेजें 1 Peter 2:24 तेजो आन्सर आमी जाणा न्हू. जेजूच्या घायांनी आमी बरी जाल्या. केन्ना बरी जाल्या आमी? आतां 2024 वर्सां पयलीं देवान जेजून बरोवन दवरलेलो आसा. आनी तो बरोवन दवरलेलो कोणूच फाजू सेकना म्हणटा तो. कोणूच मायनस कितेंच हें देवाचें उतर कोणूच मायनस एड करूं शकना. तें उतर म्हणजे उतर तशेंच उरतलें साशणाच्या साशणा. जेजूच्या घायांनी आमी बरी जाल्या म्हणून सदांच तेंच उतर उरतलें. म्हाज्या पयलीं लोकांनी येवन तें यूज केलेलें आसा. हांव करतां म्हाज्या फुडें म्हाजी नातरां पंटुरां तेंच उतर यूज करतलीं. सो तेका लागून आमी संतोश भरीत जावंक जाय हें आमी जाणा. आमकां सोंपेपणी संतोश भरीत जावंक जावचें ना न्हू. एकली भाव आनी भयणीरूच उतरान आसा. तो एक दीस आमकां सांगूंक लागलो बायलेक आपणें ड्रॉप केल्ली हॉस्पिटलांसून डॉक्टर रिपोर्ट घेवन येयली आनी आपणाक म्हणूंक लागली कितें जाणा, एक तुका बरी खबर सांगूंक जाय, गूड न्यूज. आमकां कसलो गूड न्यूज? आनी आमकां सांगता ना. आमी म्हणलें कसलो गूड न्यूज हो आनी सांगता आमकां. तर डॉक्टरान आपणाक डायग्नोज केला चेस्ट कॅन्सर. गूड न्यूज. कित्याक म्हटला तिणें गूड न्यूज? ती जाणा आसली न्हू हँड रिजल्ट कितें तो. कोणाच्यान म्हणूं येता कोणान संतोश भरीत जावंक शकता देवाचें उतर नको जाल्यार. ती देवाचें उतर जाणा आसली आनी तो घोवूय तिचो कितें म्हणटा आपूण एक टेस्टिमनी आयकतलो सदांच. आनी तिणें सांगलें आपणाक डॉक्टरान सांगलां चेस्ट कॅन्सर जाला म्हणून आनी कितें रिपोर्ट दिलो आसलो. मागीर तो म्हणलेलो ना तुज्या घोव सांगल्यार तुज्या जाग्यार रॉंग जाग्यार येयला. ही कूड जेजू क्रिस्ताची कूड न्हू. हे कुडीन कॅन्सर रावूंक शकना. मागीर ती म्हणपाक लागली आमच्या कडेन सगळ्यां कडेन वायट बुकां न्हू. फर्स्ट लायन कॅन्सरींग एंड वरी एंड फियर फर्स्ट लायन म्हणटा न्हू, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक दुयेंसाक श्रापाक म्हणटाले म्हणटा. कित्याक दुयेंस म्हणजे एक श्राप आमच्या जिवितान. श्रापाक आमचे कसलो अधिकार ना. दोगांय म्हणपाले जेजूच्या 1 Peter 2:24 जेजूच्या घायांनी आमी बरी जाली. आनी सकाळी फुडें दुसरे दिसा ताका रिपोर्ट आसलो परत आपयलो डॉक्टरान. डॉक्टरान परत चॅक करून तिका विचारलें तूं खंय गेल्ली? कित्याक कित्याक विचारलें दोतोरान? तिचो रिपोर्ट
तिने सांगले काय ना खंय वचोंक ना पूण फक्त देवाचे उतर उलयले कशें उलयले तेंच्यांनी आख्खी रात देवाक वखाणी दिव आमी ते दुयेंसाक त्या जाग्याचेर कशें पळयता एक कोच रोग आमी कशें पळयता एक दुयेंस कशें काय आमी ऑलरेडी जेजून आमचे दुयेंस कुडसार घेवन मेळ्ळा जोण एकल्याचे आमी एक कोच रोग कशें पळयता तेचेर आसा न्हू अशें पळयता आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांक आहा न्हू डिफरंट एकलेच भशेचे ना तुका दुसरें आसतलें म्हाका दुसरें आसतलें पूण प्रॉब्लेम आसतलें न्हू ते प्रॉब्लेम आमी कशें पळयता देवाचे नदरेन पळयता काय एक संवसारी नदरेन पळयता दोनी नदरेन आमकां पळोवंक जाता न्हू प्रॉब्लेम आतां ओल्ड टेस्टिमेंट इस्रायल पडचा न्हू इजिप्टानसून तांकां देवान दर्याची वाट करून हाडलेली न्हू तांकां आनी तांकां बरें जेवण बीन सगळें मेळटालें पूण जेन्ना तांकां प्रॉब्लेम येता तेन्ना ती कशी फेस करताली मोजेसाक येवन गुणगुणटाली न्हू ते प्रॉब्लेम आनी मोजेस खंय त्या प्रॉब्लेमाक पळयतालो देवाचे नदरेन मागीर थोडे अशे देवान तांकां 12 जाणांक धाडले सेम प्रॉब्लेम आसले ते गांवांत 12 जाणांक धाडले 10 जाणांनी ते कितें प्रॉब्लेम कशें पळयले तेचो जायंट राक्षस आसा ते मनशाक मारता म्हणून न्हू इस्रायल पडचेचे 19 चॅप्टरान आहा ते 10 जाणांनी कशें प्रॉब्लेम ते पळयले हे आमकां जिवेशी मारतले राक्षस मनशाक जिवेशी मारतले आनी 2 जाण आसले तेंच्यांनी सेम ते गांवांत वचून सेम तेंच्यांनी कितें पळयलें थंय बरें ते पळयलें जे देवान तांकां प्रॉमीस केल्ले इस्रायल पोटजेक डिटोनॉमी 6:10 देवान तांकां प्रॉमीस केलें तुमी व्हडल्या व्हडल्या शहरान वयतले ज्या गांवांत ज्या जाग्याचेर तुमी घर बांदूंक ना बुन्याद मारून ते घरान तुमी रावतले बांय मानूंक ना त्या बांयचे उदीक पियेतले आनी जैकुणाची झाडां ती फळां तुमी खातले हे ते प्रॉमीस तेंच्यांनी 2 जाण आसले तेंच्यांनी ते देवान दिले ते प्रॉमीस पळयले आनी 10 जाणांनी कितें पळयले संवसारा भाशेन दिसता पळय ते पळयले ते तांकां दिसताले ते प्रॉमीस पळय ते फळां खातले जैतुनाची ती एका बायबलाचेर सारके तेंचे पिक्चर दाखयला येदी मोठी ग्रेप्स येदी व्हडली केळी बीन व्हडली सारकी म्हणजे बरें तांकां सांगलें तुमी ज्या जाग्याचेर फळां लावना झाडां लावना ती फळां खातली ती फळां घेवन येयले 2 जाण ते आनी बाकीचे 10 जाणांनी येवन तो इवील रिपोर्ट म्हणटा म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे ना ताका इवील सैतानाचो ते घेवन येयले आनी तांकां दाखयले पूण तेंच्यांनी लोकांनी कितें सोत मारलें दिश्टी पडटा पळय ते जायंट ते राक्षस आमकां खातले म्हणून ते प्रॉमीस लँडान ते देवान दिलेल्या प्रॉमीस लँडान ते पावूंक ना कित्याक तेंच्यांनी सोत मारले ते दिश्टी पडटाले ते देवाच्या उतरा प्रमाणे देवान तांकां भासावणी दिल्ली त्या उतरा प्रमाणे नासले पूण तरी जावन तेंच्यांनी ते सोत मारले आनी ते थंयसर प्रॉमीस लँडान वचोंक पावूंक ना आनी 2 जाणांनी कितें सोत मारले देवान जे भासावणी दिल्ली बरी बरी फळां खातीर ते सोत मारले आनी ते 2 जाण ते लेट पासून जाल्यार ते प्रॉमीस लँडार पावले आमी आमच्या लायफान जेन्ना कश्ट येता तेन्ना कशें पळयता ते कश्ट कशें पळयता काय देवाच्या उतरा प्रमाणे पळयता सगळ्याच्या जिवितान आसा प्रॉब्लेम एक आतां बायल आसा तिची घोट सोरो पियेता ती कशें पळयता जेन्ना देवाचें उतर नकळो आसलें तेन्ना एक म्हजो घोव सोरो पियेता न्हू आनी जेन्ना देवाच्या उतरान येता तेन्ना ती कितें म्हणटा म्हजो घोव जेजूचें रोगत पियेता ना आयकूंक ना तुमी देवाच्या उतरान येयलेली म्हणटा ती एक आमकां सिस्टर गावली जेन्ना सोलापूर गेली तेन्ना मुंबयसून येयली ती सांगताली तिचें लायफ म्हणटा ती एक गुंडा भशेन लायफ आनी घोव तिचो सोरो पियेतालो आपूण तिका सोरो पियेता म्हणून झगडी आसताली ते एक आनी आपणाच्या जिवितान केन्ना शांती नासली दुयेंस अशें आनी भुरगीं सुद्दां सदांच पिडेस पडटाली सदांच त्या भुरग्यांक बरें दिसूंक जाय आतां डॉक्टरा कडेच कामाक रावले म्हणजे दोतोरांक दाखोवपाक भुरग्यांक थंड पिवंक जायनासलें कांय ना कितलीं वर्सां जालीं तरी म्हणटा आमच्या फ्रिजान कांयच नासलें आनी आपूण प्रेयराक वयताली समजताली आमकांय दिसता न्हू एक कोणी हात दवरलो म्हणटकूच आमी बरी जाता न्हू
आपणाचेर हात दवरताले, विकली वयताले, हात धरलो म्हणटकूच आपूण म्हणटा थंय एक नाटक कशें म्हणटा लोयताले सगळ्याक आनी येताली घरा. परत सेम प्रॉब्लम म्हणटा स्टार्ट जाताले. हात धरून पिरियड्स बरी जातली म्हटलां न्हू, मार्क 16. पूण आमी स्वतंत्र जरी आमच्या भितर कितें जात आसा तें स्वतंत्र जातली जाल्यार आमकां देवाचें उतर जाय. म्हणजे आपूण येताली वयताली लॉकडावन येयलें तेन्ना ताका कोणी तरी वायट बूक दिलो आनी एक 2 स्क्रिप्चर दिले, लूक 14 आनी 19. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिशेक केला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या. आनी जेजू क्रिस्तान गॅलेशियन 3:30 जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या सिराबातले सोडयला. ते 2 स्क्रिप्चर आनी उस्क्या खोदीचे मागणे वाचताले. जालें सारकें म्हणटा आपूण. आनी टीव्हीर एक भाजयेचें शॉप 1 म्हयनो हें केलें. पूण गुंडा कशें कोणीय तर म्हणटा फॅमिलीन आपणाक झगडी करूंक जाय जाल्यार आपणाक आपयताले. आपणाचें तोंडूय चलतालें, हातपाय चलताले. लोक म्हणटा आपणाक भियातालो. हांवें ताका विचारलें तुजें लव मॅरेज लगीन जालें काय म्हणून विचारलें. काजल तुजें लव मॅरेज जालें, तुका कितें दिसता म्हाका पळोवन चेडे फाटल्यान येतले? आतां कितें म्हणून विचारतले हेका लगीन म्हणजे कशें काजार जालें हेजे घोवा वांगडा? लव मॅरेज जावं शकता न्हू हे गुंडा जाल्यार? तुका दिसता म्हाजे कडेन कोण लागीं येतले खंय काय म्हणून? हांव तोंड आनी म्हाजे हात सारके चलताले म्हणून लागले. मागीर देवाच्या उतरान म्हणटा येयली तेन्ना भाव सुद्दां तेंचे कितें काजारी जिवितान जालें आपणाक म्हणटा फोन मारतालो. आपूण म्हणटा बॉम्बेसून गांवान वयताले म्हणटा ती झगडी करपाक, तांकां मारपाक ते बायलेक तिचे. आनी जेन्ना आपूण म्हणटा ट्रान्सफरन्स जालें, जीवन बदललें आपणी, तेन्ना भावाचो फोन येयलो परत. भावान सांग तुमचे मेटे फॉर्गिवनेस दी. अरे म्हाजी भयण दारू पियाला काय कितें? म्हणजे केन्ना तशें उलयना न्हू, बोक्साणें दी, मोग कर, हे केन्ना उलयना. ही उतरां तिच्या तोंडांसून येतना. पळोवपाक येयलो म्हणटा टीव्ही चालू आसली. आपणें सांगलें म्हणटा ना. तो म्हणटा परत म्हणटा पिवन येयलो, खरेंच म्हाजी भयण सारकी आहा. परत दुसरे भयणी गेलो, दुसरी भयण तशेंच आयकता म्हणटा देवाचें उतर. मागीर तो चेंज जालो तेजो भाव. मागीर म्हणटा आतां घोव पयलीं आपूण कितें पळयतालें प्रॉब्लम, घोव म्हाजो सोरो भियाता आनी झगडी करता. आतां म्हणटा आपूण म्हणटालें ना येशू का लव पी के आई हा पिया है, म्हणजे जेजूचे रोगत पिवन येयला. सेम प्रॉब्लम न्हू, सिट्युएशन सेट आसा न्हू, ते आमी कशें पळयता. एक एक प्रॉब्लम आमी खंयचे नदरेन पळयता. आतां एक खंयचे नदरेन, देवाचे नदरेन पळयता. जेजूचे रोगत पिवन येयला, जेजूचे रोगत येयला आनी बडबड. अरे विचित्र भाशा बोल रहा है अशें म्हणटाले म्हणटा आपूण. बडबडटालो न्हू केन्ना तेंची भाशा उलयता न्हू जेन्ना जेजूचे रोगत पिवन येयले न्हू. आमी देवचाराची उतरां आमी उलोवच्यो न्हू. जेजू देवानूय म्हणूंक ना न्हू काळो कसलो उजवाड जा, आमी ते उलोवंक जाय. आमी जेजूचे रोगत म्हणजे आमकां जाय तें आमी उलोवपाक जाय. तें सिट्युएशन आहा संवसाराक उलयता आमी. जेजूचे रोगत म्हणजे आतां संवसारी ते पिवन येयले म्हणटकूच लोक कितें करता, बडबडटा न्हू. ती बायल म्हणटाली बडबडटालो तो संवसारी, पूण ते म्हणटाले आपूण तो विचित्र भाशा उलयता, जिबीचे देणे उलयता. आनी थोड्या दिसांनी तो चेंज जालो म्हणटा. तो आपणा वांगडा प्रार्थना. आनी भुरगीं आपणाची पळय बरी नाताताली ती सुद्दां बरी जावंक. आमच्या म्हणटा आतां फ्रिजीन थंड आयस्क्रीम कोल्ड ड्रिंक आसलेलें म्हणटा ती पियेता. आतां कितें म्हणून पियेता म्हणटा हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कोण ते पिवन पयलीं म्हणटा आनी मागीर पियेता म्हणटा. तांकां कांय जायना म्हणटा. आतां दोतोरागेर वचपाची गरज ना आपल्याक. सो एक एक सिट्युएशन आसता ते आमी सिट्युएशन कशें पळयता. एक दुयेंस जाता ते दुयेंस आमी कशें नदरेन पळयता. पिडा आमकां मरणाक पावयतली काय हे पिडे वचून हांव जेजूच्या गायांनी बरी जावन हांव अकॉर्डिंग टू Psalms 91 आय विल सी द लॉंग लायफ. गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ अ लॉंग लायफ. हांव लांब आवकाश पासत देवान आमकां रचला ते पळयता. हे दुयेंसांसून हांव भायर सरतलों आनी हांव एके भाशेन नातरां पंटुरां पळयतलो, व्हडलें जिवीत जियेतलो. हे सिट्युएशन काय हांव ह्या दोतोराच्या रिपोर्टा प्रमाणे टॅबलेटा वरवीं जियेतलो. सगळ्याच्या नदरेन एक एक भाशेन आसा. पूण आमी जेन्ना देवाचे नदरेन पळयता तेन्ना आमकां आमचें जिवीत सुपरनॅचरल म्हणटा न्हू आमी, तसलें जिवीत आमी जियेतलीं. खुश लोक आसात न्हू आमच्या प्रॉब्लमाक. खुश ना कोणा आसा. जेन्ना हांव हें शिकयतालें न्हू एक बायल म्हणलाली, एक भयण म्हणलाली
एकलो भाव म्हणटा म्हणलो सोरो कोणी केला? देवान केला. जेजून केला सोरो. ओके, अशें जेजून सोरो करूंक ना, दाखवेलीचो रोस केल्लो. सपोज सोरो खंय केल्लो? सोरो खंय केल्लो जेजून? बाराचे. हा, बाजार केल्लो सोरो. मागीर आमी कशें म्हणटा काजाराच्या घरान थंय बरयलेलो सप्लाय बाराचेर केलो म्हणून. ते सोरो बसून केलो बसून जाल्यार त्या घरा वेळाक लोजयेन पडटा म्हणून त्याच वेळाचेर केल्लो आनी तेन्नाच काबार जाल्लो. उरलेलो तो उरलेलो म्हणून बरयल्लो. सप्लाय केलो खंयचो तरी. जाल्यार म्हणटा तर आमी जेजून सोरो केल्लो. आमी आमच्या वाद्याची जाल्या म्हणून जेजूचेर घालता. जेजून बाजार सोरो केल्लो, घरान केल्लो, काजाराच्या घरान केल्लो न्हू, एकदांच केल्लो न्हू. आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं जेजूनच सोरो केला म्हणटा. म्हणिना. पूण जेजून सोरो कित्याक लागून केल्लो? आमकां पिवन बेबदे जावपाक, घराचो इबाड जावपाक, अशें आसा तें? ना न्हू. एक घराब्याक लोजयेन पडना जायच्या खातीर त्या घराब्यान दाखवेलीचो रोस केल्लो. आतां आमच्या कोंकणी बायबलाचेर सोरो आसा जाल्यार आमी कांय म्हणूं शकना न्हू. अशें इंग्लीश बायबलाचेर वायन आसा न्हू. आनी आमी पयले कन्नडा बायबलाचेर बसून दाखवेलीचो रोस म्हणटा ती. गोंयच्याच बायबलाचेर आसा. बाय मिस्टेक जावं कितें आमकां टेस्टिंगाक गोंयकारांक टेस्ट करपाक कितें तरी आसतलें न्हू. पूण तेच म्हणटा. पूण ते खंय केल्लो आनी कित्याक केल्लो ते आमी डीप वचपाक जाय न्हू. बेश्टेच आमी देवाचें नांवूय कोण नको आसलेली स्वतूच मानतली न्हू. कोण बायबल वाचले हन बावर ती बायबल नको आसली ती स्वतूच मानतली जेजून सोरो केला. हा, स्वत मानची ना. ताका लागून आमी करेक्शन करूंक जाय. खंय केला, कित्याक केला. तर हांव तिका सांगतालें. ती मुखार म्हणटाली आमकां म्हणटा म्हणटालें गो बीन तेंचे देवान सोरो केला न्हू जेजून. जेजून खंय सोरो केला, कित्याक केला, खंय ते सगळे आमकां डिटेल. बेश्टेच आमी नांव पिड्यार करूंक जायना न्हू. देवाचें नांव आमी बेश्टेच घेवंक जायना. दुसरो कमांडमेंट काय कितें म्हणटालो न्हू. सो आमी ताका लागून आमी देवाच्या उतर जाणा जावंक जाय. कोणी कितें म्हणटा आमी स्वत मानता न्हू. आमी ओगी रावना. आनी कोणी आतां भावानी भावाक सांगलें अरे पिया रे देवानी सोरो केला न्हू जेजूनी काना गांवान सोरो. तो भाव म्हणटा वय न्हू देवानी केला पिवया. हा, जायना अशें. हय केला. एक भाव सांगतालो म्हाका सांगलें मुगो जेजून सोरो केला म्हणून हांव उणी पियालो. तो भाव अनभावती आनी ताका खबर ना खरेंच कितें जेजूची खबर. आतां आमी काय खबर ना आमी स्वत मानता न्हू. ताका लागून आमी आमकां पयलीं करेक्शन करूंक जाय. बायबल वाचता तेन्ना पळयतात मग आमकां करेक्शन करता मागीर आमी दुसऱ्यांक करेक्शन करूंक जाय. सो सगळ्या मुखार कोश स्ट्रोक आसा न्हू. कोणा कडेन ना म्हणून आसा. बायबलान एक स्टोरी आसा मार्क 9:चेर. एक बापूय आपल्या भुरग्याक फीड येवन पडटा न्हू उज्यान मळणी मारता आनी तेका हाडटा. ते शिसान कडेन ते प्रॉब्लम सॉल्व जाता. कित्याक शीस ते प्रॉब्लम कशें पळयताले न्हू. सेम प्रॉब्लम न्हू ते. मळणी मारताले तेका बापूय तेच्या वांगडा घेवन येयल्लो तेंकां. तर बापाची एक व्हड हे आसली आशा आसली हे शीस तेका भायर बरें करतले. पूण शिसान कडेन जावंक ना. कित्याक तेंच्यांनी ते एक प्रॉब्लम कशें पळयले. आनी जेजू कडेन येयले तेन्ना जेजून तेका कितें म्हटलें शिसांकूय म्हटलें म्हणजे कितलो वगत तुमी आपूण तुमचेशी आसोवंक जाय. कितलो वगत आमी तुमचे कडेन आमी शिकोवंक जाय न्हू. देवाचे उतर जोन एकल्याक देवान पदवी दिल्या न्हू. शिसांक सगळ्यांक पदवी दिल्ली न्हू. शिसांनी पयलीं देवचार काडलेले न्हू. मॅथ्यू 10:8 सांगता न्हू तेंच्यांनी देवचार बीन काडपाक तांकां पदवी दिल्ली आनी ते गेल्ले. पूण हांगा सिट्युएशन तेंचे सेपरेट जालें. पूण जेजून ते प्रॉब्लम कशें पयले एक कांय न्हू कशें. तो एक भुरगो सारको बरो आसा. तें रोखडेंच म्हटलें वाट सर म्हटलें न्हू. एवी स्पिरीट कम आउट न्हू. त्याच वेळार भायर सरली. आमचे कडेन एकदां अशेंच जाता न्हू. एक प्रॉब्लम कोणी आमचे कडेन पिडेस येयलो
आमी तो पिडेस कोण पळयता, आमी पळयता तो बरो जावन चलोन वयता ते आमी पयलीं पिक्चर करूंक जाय. आनी बायबल सांगता जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना हांवें पयलीं स्वत मानूंक जाय न्हू, काय तो पिडेस आहा तेजेर पयलीं. मार्क 11:24 मार्क 11:24 पळोवया. तूं म्हणटा काय कोणाक म्हणटा भावार धर, तो पिडेस आहा तेका भावार धर, कोणाक मागणें करता तेका भावार धर आनी तूं बरो जालो काय जो कोण तेजेर मागणें करता तेका म्हणटा. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार धरात आनी तें तुमचें जातलें. कोणाक सांगता? कोण तेजेर मागणें करता तेका सांगता न्हू, तूं भावार धर कितें मागला तें आनी तें तुका मेळटलें. आतां एक पिडेसाचेर मागणें करता, हांवें मागणें केलां न्हू, हांवें स्वत मानूंक जाय, हांवें स्वत मानूंक जाय तो बरो जालो तो चलोन गेला. जरी म्हाका दिसना पूण हांवें म्हाज्या भावार ताच्या दवरलें. हांवें तें एक प्रॉब्लम कशें पळोवंक जायना, हो भाव चलचो ना, तशें ना, हांवें पळोवंक जाय तो चलता धांवता सगळें आवाजेर आनी हांवें स्वत मानूंक जाय. जायते खूब आमकां अशेंच जाता. एकदां न्हू आमी कोणी तरी आमकां सांगलें देंवचार बसला म्हणून तेजेर, आनी मॅन ऑफ गॉड तेणी सांगलें ब्रदर जॉन्सनाचें टिमींग सांग. जायती वर्सां जाल्या, 10-12 वर्सां जातलीं. ब्रदर जॉन्सनाची टिमींग सांग देंवचार बसला न्हू एक मॅन ऑफ गॉड तेणी सांगलें. आनी तेंच्यांनी आमच्या एका फ्रेंडाक फोन केलो आनी आमी गेलीं. आमी वच जाल्यार तेका पयलें ते भयणीक बॅडीचेर न्हिदल्या, पूण ती पुलीस घेतला एका हातीक, बायबल चेस्टार दवरला आनी बरी न्हिदल्या, म्हणजे जागी आहा, न्हिदोंक ना. तेजे 7 आत्मे बसला म्हूण सांगला. आतां आमचें कितें, आमी पयलें न्हू तिका, आनी हांवें पयलीं पळयलें जो मनीस इवील स्पिरीट आहा न्हू तो मनीस न्हू खुरीस असो, हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयला, खुरीस न्हू असो मोडटा आनी उडयता. बायबल अशें पिसता, असोच तो धरिना, आपणाच्या आंगार घेवन असो रावना. 2-3 डिलिव्हरन्स पळयले हांवें तांकां वचना फुडें सांगलें, जी भयणी आसल्यो ताका कांय ना म्हणून सांगलें, तेजे कडेन पवित्र आत्मा आसा आनी तेजे कडेन ते देंवचार आसलो, तो बायबल घेवन ते न्हिदचे नासले आनी खुरीस हातीन घेवचे नासले. तें कांयच ना. ताका आमी एक्सप्लेन केलें, ताका फक्त कितें जालें, कॅन्सर जालें आनी दुबायसून तें परत जालें. सगळी वाटेक तेणी चिंतून तेजे झॅम हें जालें, एक डिप्रेशन, म्हणजे कितें तरी डिप्रेशन केस खंय, म्हणजे परत परत चिंतून हें जाता न्हू, देंवचार नासलो. मागीर ताका आमी सांगलें, एक्सप्लेनेशन केलें जेजून कितें केलां खुर्साचेर, जेजून आमचें दुयेंस पिडा घेवन मेला न्हू तें एक्सप्लेन केलें. 2-3 टेस्टिमनीज एक्सप्लेन केलें, मागणें केलें. आमी येयलीं, आमी स्वत मारलें तें बरें ना, बरें जालें म्हणून. आतां काम बीन सगळें करता. 2 दीस जाले फोनूच ना. आतां कितें करतलो देंवचार? तुवें सांगलाय न्हू देंवचार ना म्हणून गो, तेच्या मॅन ऑफ गॉड त्या देवाच्या मनशाच्या इगेन वचून सांगलाय न्हू. आतां पळय तुका फोन येयला जाल्यार. हांवें म्हटलें हांवच जाणा, जेजून ताका ऑलरेडी बरें केलां आनी तें सगळें काम करता. म्हजे फ्रेंडूय म्हाका म्हणलें, हांवें म्हटलें आमी जाणा न्हू गो तें काम करता सगळें. तिसरे दिसा फोन येयलो. मागीर तिसरे दिसा जें कितें आमी उलयताले न्हू काम करता तेच तेजे भयणीन सांगलें. ते सकाळ फुडें उठले दुसरे दिसा आनी सगळें पयलींच्या भशेन काम करून आमकां ब्रेकफास्ट बीन सगळें तयार केलो. पूण पयलें आमकां कितें जालें, टेस्टींग. आतां डावट म्हणजे तुका येताच न्हू डावट. आतां फोन येवंक ना तेंचो, कशें बरें आसा कितें. तुका जर एक मागणें करून येयला, तुका जर आन्सर मेळना, तुज्या भितर डावट येयना, तुका मागीर हें जायना, दुबाव येयना. पूण देव म्हणटा आमकां दुबाव धरिनासतना मागणें कर म्हणटा. दोंगरा कडेन उलय, मागणें न्हू म्हणटा, उलय. आमी दुबाव धरूंक जायना. जें कितें आमी मागलां तें घडोवन येयलेंच म्हणून, आनी तें येताच न्हू. मागीर तें बरें जालो म्हणून आमकां हें कळ्ळें. जेन्ना आमी मागता न्हू कोणाचेर, आमी पयलीं स्वत मानपाची गरज आसा. आमचो भावार्थ पयलीं आमी घोट करूंक जाय, दुसऱ्याचो न्हू. दुसऱ्याक मागीर पयलीं आमच्या भावार्थाक. तो देव म्हणटा तूं मागलाय, तूं पातून कितें मागलां तें स्वत मान आनी तुका मेवलें. कोणाक म्हाका आतां आमी हॉस्पिटलान बसून गेले आनी मागणें केलें, आमकां कसलेंय कितें आमी वयल्यान म्हणूंक जाय तो बरो जाला. तशेंच न्हू व्हायरसाच्या टायमार, कोविडाच्या टायमार, लॉकडावनाच्या टायमार दुबाय एक फॅमिली आसली, आमची कोण सोयरी आसली, तिजे देराचें चेडूं आसलें आनी तांकां दोगांक चेडवाक आनी बापायक कोवीड जाल्लो. मागीर तेका जालो आनी डॉक्टरान सांगलें तुमी बरी जावची ना काय कितें तरी. आनी ही रडपा. आनी म्हणलें पळय आमी जाणा न्हू जेजून ऑलरेडी ते दुयेंस घेवन खुर्सार मेला न्हू. आमी जाणा न्हू हे व्हायरसाचें दुयेंस घेवन जेजू खुर्सार मेला न्हू.
आणि त्याच्या गायन तुझी फॅमिली बरी जाल्या. इफ यू बिलीव्ह यू अँड युअर फॅमिली, तू एकलेच जर स्वत मानी तुझे घराबा आख्खो साल्वार जातलो. तू एकले स्वत मानूंक जाय सांगलें. जे कितें मागता ते तुवें स्वत मानूंक जाय तिका सांगलें. आनी तिका सांगलें पळय तुझे नेफ्यू, तुझे ते भावाचे चेडू आनी घोव तिगाय एअरपोर्टाचेर गोंया एअरपोर्टार पावली म्हणून. आनी देवाक आर्गां दी. बरी भाशेन ती गोंया एअरपोर्टार पावली म्हणजे गोंया पावली. आनी ते आर्गां दीत रावली. ताका रिपोर्ट येतालो पूण तिका हांवें सांगलें जें कितें तूं मागताय न्हू तेच पयलीं स्वत मान, मागीर बाकीच्यान तूं एकलेच जर स्वत मानची तुजो आख्खो घराबो साल्वार जातलो हांगला. सो ते इतलें विजन पळोवपाक लागली ती एअरपोर्टार पावल्या. स्वताच तेच म्हणटाले म्हाका काय पडोंक ना काला जे गोंया एअरपोर्टार पावल्या. देंवता येता ती गोंया. विदीन 15 दिसांनी कितें काय 22 दिसांनी ती गोंया येयली. कित्याक आमी कितें मागता न्हू ते पयलीं गरजेचें हांवें पयलीं स्वत मानप. जे प्रॉब्लेम आमकां दिसता ते देवाचे नदरेन पळोवपाक जाय. देवान ऑलरेडी आमचे पासत सगळें करून दवरलेलें आसा. सगळें बरेंपण दिलेलें आसा न्हू आमकां. काय दितलो बरेंपण दितलो दिलें न्हू. सो आमचे कोणाचें स्वत मानपाचें काम? देवाचें न्हू. देवान स्वत मानूंक जाय. हांवें स्वत मानूंक जाय न्हू. स्वत मानप म्हणजे कितें? वॉट इज बिलीव? एक्शन करस्पॉन्ड टू द मेसेज. कितें उलयता ते उतराक आमी गुड रावंक जाय न्हू ना. जो एकल्याच्या जिवितान एक एक प्रॉब्लेम येता ते प्रॉब्लेम कशें म्हणून आमी स्वत मानता. तर 2-3 वर्सां पयलीं न्हू म्हाका न्हू हांगा अशें रावण कशें जावपाक आफूच जाल्लें हांगा. आनी खाज येता पूण हांव लायलो टूप. आनी एक दीस म्हाका बेश्टें अशें कितें तरी कोणी तरी म्हाका ड्रेस दिल्ले म्हणजे न्हू ते एक्सचेंज करपाक वचपाक तेजे एका तेजे भयणीक एका घेवन हांव म्हापसा गेली आनी म्हाका खाज येता म्हणून हांवें चिंतलें कितें हांव फर्मासीन एक टूप घेतलेली म्हणून. हांव ऑलरेडी जाणा जेजूच्या गायांनी बरी जालें तरी जाण हांव गेलें. तो म्हाका फर्मास काड पयलो. हांव तुका मेडिसीन दिना म्हणून लागलो हातीक पयलो. आनी हांव म्हणलें इतल्यान कितें जालां तर रे म्हाका मेडिसीन दिनाय तें कितें जालां म्हाका म्हणून तुका सरपीण जालां आं. हांवें म्हणलें डॉक्टरांक कळटा तर ती हय म्हणून लागलो. डॉक्टराचें प्रिस्क्रिप्शन घेवन यो आनी मागीर तुका आपूण वखद दितलो. हांव काय ना हांव दोतोरागेर म्हणून वचोंक ना. हांव येयली घरा आनी भयणीक सांगलें अशें अशें म्हणटा मुगो म्हाका म्हणलें. सो तें म्हणून लागलें कितें जेजूच्या नांवान न्हू तूं चोरचें नाय फुडें हांगाच मरतलें मागणें केलें. आनी हांवें ताका पळोवन म्हटलें हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची चयताना तुका म्हाजे कुडीर कसलो अधिकार ना. आतां म्हाज्यान ते भाशेन पळोवं येता आसलें न्हू. आतां हे दोतोरागेर वचोंकूच जाय म्हाका. दोतोरागेर वचना म्हाका प्युअर मेळचें ना न्हू. हांवें थंयसरूच भयणीन आनी हांवें मागणें केलें थंयसरूच मेळ्ळें. आनी खरेंच न्हू दुसरे दिसा इतलें आसलें न्हू तें मेळ्ळेलें. तरी आतां कितें तिजे सोयरी आसली न्हू म्हणून फोन केली झाडो घाल आनी कोणी सांगलें. पण आतां म्हटलें कितें बेश्टी या गेली. हांव म्हाज्या कानान आसलें. हांव सदांच कानान आयकता आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी तेजें कितेंच आयकूंक ना. कित्याक हांव ऑलरेडी मागणें केलां न्हू तें चोडचें ना आनी हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड चोयताना म्हजे कसलो अधिकार ना. आनी जालें. तो म्हणूंक लागलो म्हाका आयतार आसलो दिसता हय सांजचें परत यो. कितें सांगलें म्हाका तेणी हांवें तें आयकूंक ना. बाटली घेवन विक्साची बाटली आनी बिस्लेरी बाटली. हांव सवाली बोल्लली हांव दोनी बोल्लली ना. हांव म्हटल्यार संडे आयज सांजची हांव येयना कित्याक आमचे वास्को प्रेयर सर्वीस आसली तेन्ना आनी तें स्टार्ट जाल्लें. बायबल क्लास आसलो आनी प्रीच करूंक जाय आसलें. हांव म्हटलें सांजचें म्हाका जायना हांव येयना. आनी तो सांगता सिरियस सारकें तें अशें करिना कशें जातलें कितें कितें सांगता. पूण आमच्यान ती परिस्थिती तशी पळोवं येता आनी देवाच्या नदरेनूय पळोवं येता. हांवें सांगलें हांव येयना. तो तरी असो पळोवंक लागलो आपूण फाल्यां ना परवा यो. हांव म्हणलें बरें. आमी मागीर संडे आसलो आमी प्रीच करपाक गेलीं हांव संडे आनी ट्युजडे गेली तेन्ना तो म्हणूंक लागलो म्हाका तूं हें कितें आयकता आनी तुका सारकें आयकूंक येना. तूं पळय कितें आयकता तुका आयकूंक येना आनी तुका हेजे कडेन उलोवनूय फायदो ना. भयणीक हांव फोन हाडलें ताका म्हणलें आपणें सांगलेलें खाली बाटल्यो घेवन यो. ते येयला बोल्लेल्यो बाटल्यो घेवन. आनी
दिलें कितें कितें वखद, पूण तें पॉयझन कशें म्हणूंक लागलो. हांवें म्हाजे कापडां सगळ्या आयदनां सेपरेट दवरूंक जायी जेयता ती बी, आनी तें वखद लायता जाल्यार. आनी तें म्हाका खबर ना, हांवें हाडलें वखद पूण घेवंक ना. आनी हांवें जेन्ना हांव संडे न्हू ते दिसा हांवें चिकनान जेयल्या. आनी तो म्हाका आतां तिसरे दिसा गेला तेन्ना सांगता, तुका केन्ना नुस्तें खावंक जायें. आनी हांव म्हणलें नुस्त्यान बीन जेयलां रातीक बीन, भाजलेलें वयल्यान नुस्तें खाल्लां. तुका नुस्तें केन्ना खावंक जाय, केन्ना चिकन खावंक जाय, तेन्ना तुका नुस्तें पयलीं खा मागीर चिकन खा. हांव बरें म्हटलें. तें कांय सांगूंक ना. तो म्हणटालो तूं पयलींच म्हाका कितें कितें म्हणूंक लागलो तो. हांव म्हटलें आनी भयणीक सांगलें तेणी अशें अशें करूंक जाय. भयण म्हाका एक दीस सांगूंक लागली अशें अशें सांगलां म्हणून तें वखद लाय. हांवें म्हणलें वखदूच काडून भायर मार, कित्याक हांव ऑलरेडी बरी जाल्या न्हू जेजूच्या गायांनी. आनी तें मावूनूय येयल्लें आनी फुडें सरोकूय नासलें. तें रावंड जाता खंय, हांवूय नको तें मागीर कोण सांगूंक लागली म्हाका. तें रावंड जाता, म्हणजे रावंड जावंक पावूंक ना, कित्याक आमी ऑलरेडी जेजूच्या नांवान त्याच जाग्यार तूं मरतलें, फुडें चडचें ना जेजूच्या नांवान हें आमी मागणें केल्यात. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक म्हाजेर कसलोच असल्या सैतानाक ह्या दुयेंसाच्या ताका सारकें बोट दाखय अशें हेका न्हू म्हाजेर कसलो अधिकार ना. आनी कांय ना, आनीक दोतोरागेर न्हू आनी कोणागेरूच वचोंक ना. त्या झाडाकाराकूय आनीक आपयल्लें वचोंक ना. कित्याक ही परिस्थिती कशे नदरेन हांव पळयतां, दुसरो कसो पळयता. तो फर्मासकार कसो म्हणजे सारकी तुज्या हितून न्हू एका मनशाच्या भितर न्हू काळजान भिरांत सारकी. म्हाका पयनाच फुडें म्हणूंक लागलो हांव तुका वखद दिना. भिरांत येयना हांव म्हाका न्ही कितें जालें काय येवची नासलें भिरांत ना. आतां कोणीच तुका म्हणलेलें म्हाजे कडेन वखद ना तुका, तूं दोतोरा कडेन वचोन पयलीं घेवन ये. मातशी तरी भिरांत कितें तरी जालां. आज कित्याक भिरांत येवंक ना. हें देवाचें उतर भितर असलें न्हू, हें देवाचें उतर सांगतालें न्हू. ऑलरेडी हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या आनी हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. ही सदची उतरां आमची ती तेका लागून न्हू आमी देवाचें उतर इतलें बाय हार्ट करूंक जाय. कोणी कितें सांगच्या पयलीं आमकां देवाचें उतर आमचेशी उलोवंक जाय. आतां तेणी म्हाका सांगलें न्हू तेज्या पयलीं हांवें जेजूचें उतर उलयलें. हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी आहा, हांव कितें सांगता. पयलीं तेंच सांगलें हांवें हांव जाणा जेजू क्रिस्तान या आनी म्हाका खंयसर जातलें. म्हणजे एक एक सिट्युएशन एक एक प्रॉब्लम आमच्या जिवितांत भिरांत हाडटा. भिरांत हाडिना. आमी ते भिरांतीन जियेल्यार न्हू भिरांतूच आमच्या जिवितांत काम करतली. आतां दुयेंसां कित्याक येता, चड कित्याक वाडटा आमच्या जिवितांत दुयेंसां कित्याक वाडटा खंय दिसता. भिरांत न्हू. डॉक्टरान एकदांच सांगलें आमी कितल्या फावट परत परत उलयता आनी भिरांत घेता आमच्या काळजांत. एकदांच परत परत कोणी जालें ना म्हाका दोतोरान सांगलां अमकें दुयेंस जालां न्हू सांगिना आमी. देवा मुखार प्रॉब्लम आसलो, कश्ट आसले देवा मुखार आसले आसले न्हू. जेनेसीस 1:1-2 पळोवया. देव कश्टाक त्या प्रॉब्लमाक भियालो काय आपणाक जाय ते उलयले. आमी कितें करता आमच्या जिवितांत. जेनेसीस 1 अरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. अरंबान देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. समदीर काळोखांत बुडलोलो. समदीर काळोखान बुडलोलो. आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. देवान म्हणलें देवान म्हटलें उजवाड जा. उजवाड जा आनी उजवाड जालो. आनी उजवाड जालो. देवा मुखार ही परिस्थिती नासली. काळोख आसलो. सुंबीर काळोखान आखान नासलेली पृथ्वी आसली. काळोखान बुडलोलो सगळो सुंबीर. देवान कितें म्हटलें काळोख आसलो थंयसर. देवान कितें म्हटलें काळोख आसा. देवान अशें उलयलें कितें तरी वायट उतरां आमी उलयता न्हू. आमी रोखडेच दोतोरान दुयेंस सांगलें आमी रोखडेच दुयेंस उडयता न्हू. उलयना आमी. देवान उलयलें काळोख आसा म्हटलें. देवान आपणाक जाय तें उलयलें न्हू उजवाड जा. आनी कोणी काम केलें पवित्र आत्मो वस्त्यार थंय सावळी घालतालो न्हू ते पवित्र आत्म्यान काम केलें. कित्याक करूंक नासलें पयलीं तेणी काम. थंयचो काळोख बी नासलो. उलोवंक नासलें न्हू कोणी देवाचें उतर. देवान उलोवंक नासलें न्हू.
आता आमच्या जिवितांत परिस्थिती आमची कित्याक बदलोंक ना? आमी उलोवंक ना न्हू देवाचें उतर? उलयला देवाक जायचं अशें आमी काळोख उलयता न्हू, काळोख आसा उजवाड जा ना. दुयेंस आहा जेजूच्या गायनी बरी जाली. दुयेंसाचें नांव कित्याक आमकां घेवंक जाय? जेजू घेता. जेजू मुखार कोण येयलो? कुड्डो येयलो. जेजू कितें म्हणूंक लागलो? कुड्ड्या नजर घे. तो देंवचाराची हत्यारां न्हू यूजूच करिनासलो उतरां. देंवचाराचे न्हू काळोख बीन सगळो कोणाचो देंवचाराचो न्हू, कुड्डे बीन देंवचार करता न्हू, सगळे वायट देंवचाराचे. तो केन्नाच तेंची उतरां घेवन उलयनासलो. उलयतालो? हा आमी उलयता न्हू. एक कुड्ड्या नजर घे म्हणटा आमी म्हणटा. काम कोणी केलें? पवित्र आत्म्यान केलें. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतली न्हू तेन्नाच पवित्र आत्माच काम करतलो. आमी काम करची ना. आमकां महिमा न्हू. आतां पासून उलयता ती आमी उलयना, तो पवित्र आत्मा उलयता. कित्याक आमी सगळो बायबल जाणा? हो कोणाक तरी सगळो बायबल कोण तरी जाणा भायर सारको? आनी बायबल केन्नाच वाचून सोंपचो ना. आतां जर आमी हे प्रवचन करता जायती वर्सां दुसरे भशेन प्रवचन तेच हेजेर दुसरे भशेन केल्ले. तुका खबर ना? आतां जर एकूच स्क्रिप्चर तूं उलयता आनी तेच्या पयलीं तुवें दुसरे भशेन स्क्रिप्चराचें एक्सप्लेनेशन केल्लें. आतां दुसरे भशेन जाता जायना? म्हणजे तेका लागून न्हू रेव्होल्युशन सगळ्यांक दुसरे भशेन जाता एकदां. तेका लागून बायबल न्हू केन्नाच सोंपचो ना वाचून. तेका एंड ना. सदांच डिफरंट डिफरंट रेव्होल्युशन आमकां दिसपट्या जिवितांत दुसरे दुसरे येता. आनी ते कोण दिता? पवित्र आत्मा. जो शिसांचेर देंवलेलो पवित्र आत्मा तोच पवित्र आत्मा अजुनूय तोच पवित्र आत्मा काम करता आमच्या मध्ये. 50व्या वर्सा शिसांचेर देंवलेलो उज्याच्या रुपान आनी पेद्रून उलोवन एका दिसाक 3000 लोकांक साल्वार केलं. तोच पवित्र आत्मा आमचेशी आसा. आमी लोकांक उलयतानाच आमच्या तोंडांसून उतरां भायर सरता न्हू तेन्नाच लोक साल्वार जाता. जे आमी सोत मानूंक जाय पुणून तोच पवित्र आत्मा आमचेर आसा न्हू. जो लोकांक साल्वार केल्लो 3000 पयले साठी तोच पवित्र आत्मा आसा. आनी दुसरो आनी देवान जो उजवाड म्हटल्यार तेच पवित्र आत्म्यान काम केलो. तोच पवित्र आत्मा आतां आमी जेन्ना उलयता तेन्ना काम करता न्हू जणेतल्याच्या जिवितांत. ते कोणी सोत मानूंक जाय? आमी. आमी जायते पळोवप कित्याक आमकां रिजल्ट दिसता. आमी पयलीं न्हू सिट्युएशन कितें आहा तें उलयतलीं. जेजू बीन केन्नाच सिट्युएशन उलयनासलो. देवान बसून ते काळोख आसलो आनी आकार नासलेली पृथ्वी आसली पूण देवान तें म्हणूंकूच ना कितें. देवान उलयलें उजवाड जा न्हू. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां रिपोर्ट येता तेन्नाच आमी म्हणूंक जाय हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या. आमी त्या दुयेंसाचें नांव घेतली न्हू. जीव येता दुयेंसाक मेलेलें. जेजून ऑलरेडी खुर्सार मोडयला म्हणटा. दुयेंस पिडा घेवन मेला म्हणटा न्हू. 1 Peter 2:20 सांगता न्हू. आमचे मॅथ्यू 8:17 सांगता. पेस्ट पिडा रोग जेजू आमचो ऑल इन्फिनिटी पासून खुर्सार घेवन मेलेलो आसा. म्हणजे दुयेंसाचो मेला दुयेंस. आतां मेलेलें तें जिवन कशें जाता? आमी उलो करता न्हू तेका. आमी उलो करिना. जेजून म्हटला सगळो पेस पिडा रोग आपण तुमच्या खुर्सार घेवन मेलेलो आसा. एक एक दुयेंस ते जिवे कशें जाता? आमी उचारता न्हू. जरी डॉक्टरान सांगलें तो आपले डॉक्टर आमकां बऱ्याकूच आसा. आमकां वायट करपाक ना. बऱ्याकूच आसात. आमच्या वाटेन बऱ्याकूच आसा न्हू. पूण आमी डॉक्टराचे तेंचे शिक्षणा प्रमाणे ते रिपोर्ट दिता आमकां न्हू. ते शिकला कितें तेजेरूच. पूण जेजून आमकां ऑलरेडी रिपोर्ट दिलेलो आसा न्हू. बरोवन दवरलेलो आसा न्हू. आमी म्हणूं येता डॉक्टरान आमकां सांगलें म्हणून आमी उलयलें. डॉक्टरान सांगलें पूण आतां देवा कडेन आसलें ते काळोख आनी आकार नासलो म्हणून देवान म्हणूं येता आसलें म्हणून हांव उलयलो. देव उलयला ना न्हू. आनी जेजूनय म्हणूं येतालो न्हू कुड्डो येयलो. आपूण तेका लागून कुड्डो येयलो म्हटलें न्हू. तेणी आपणाक जाय तशें उलयलें न्हू सिट्युएशनाचेर. आमकां जाय तशें म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतली न्हू. देवाचें उतर घेवन तोच पवित्र आत्मा त्या सिट्युएशनान काम करतलो. तोच पवित्र आत्मा जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला तो
पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा, आमच्या मदी आसा. तोच आजून पासून काल तर काम केले, आयजूय तोच करतलो, फाल्यां तोच काम करतलो न्हू. पूण आमचो विश्वास आसूंक जाय. पूण आमी उलोवंक जाय. आमकां देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी उलोवपाक जाय. देवाचें उतर आमकां जीव दिता न्हू. आमी जीव दिता ती उतरां उलोवंक जाय. आमी कसली उतरां उलयता सदांच आमच्या जिवितान आमीच आमकां चॅक करूंक जाय. दिसपटी जिवितान आमी कितें उलयता. काळोख उलयता काय उजवाडाची उतरां उलयता. जिवीत उलयता हा मरण. प्रॉवर्ब्स 18:21 सांगता न्हू. हा जिवीत मरण आमचे जिबेर आसा. जे कितें आमी उलयता त्याच उतराची फळां आमी खातली न्हू. जर आमी बरें उलयता जाल्यार बरें घेतले. आमी मानून घेवंक जाय म्हणटा कितें उलयलां तें. आमी मानून घेता मागीर ना हेणी कितें केलें दिसता, तेणी कितें केलें दिसता न्हू. अजूनही आसा न्हू आमच्या मदें ना. कोणी तरी कितें तरी म्हाका केलें म्हणून म्हाका अशें जालें म्हणिना आमी दुसऱ्याचें दुखली ना. आमी केन्ना तरी मानून घेता ना हांवें तें उलयलां म्हणून म्हाज्या जिवितान घडलें हें म्हणटा. मानून घेता. बायबल सांगता आमी मानून घेवंक जाय. देवाचें उतर सांगता आमकां जे कितें आमी उलयलां उतर बरें उलयलां वायट उलयलां तें आमी मानून घेवंक जाय. आमी फक्त देवाकूच ब्लेम करता न्हू. देव म्हाजी मागणी आयकना, देव तेजी मागणी आयकता पळय, आमची आयकना. देव पार्शालिटी करता. देव सगळ्यांक एकेच नदरेन पळयता न्हू. आनी एकेच नदरेन देवान भावाक तांकां शिसांक बरो व्हडलो दिल्लो. जेजूक व्हडलो दिल्लो अशें आसा. भावाक आमकां एक सारकोच एकाच मापान दिलोलो आसा न्हू भावाक. रोमन्स 12:3 म्हणटा आमकां नेचर ऑफ फेथ गॉड हॅज गिवन अस. सगळ्यांक जो शिसांक भावाक दिल्लो तो आमकांय भावाक दिला. खूब जाणां म्हणटा ब्रदर जॉन्सनाक बरो फेथ दिला न्हू भावाक म्हणिना. थोडी म्हणटा ब्रदर जॉन्सनूच येयल्यार म्हणल्यार कितें जाता. आयकोंक ना तुवें. सगळीं म्हणटा. तो म्हणटा कितें डोंट बी चेजर ऑफ पिक्चराच्या फाटल्यान धांवो नाका म्हणटा न्हू. तोच सांगता. प्रेचर आमकां सेट फ्री करिना म्हणटा. पूण मनीस समजता कित्याक आनी ही कामां कशी जाता आमच्या जिवितान जण एकल्याच्या भावार्था वरवीं जाता न्हू. न्यू टेस्टमेंट कितें सांगता जेजू आमकां तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालो. तुज्या भावार्था वरवीं न्हू वच तूं बरें जालें म्हणटात. भावार्थ मनीस इम्पॉर्टंट म्हणटा तो हांगा. भावार्थ इम्पॉर्टन्स आसा आनी तो भावार्थ आमकां तेका ब्रदरीक दिला, तो म्हाकाय दिला, तुकाय दिला, सगळ्यांक एकेच तरेचो भावार्थ दिलोलो आसा. पूण आमी वापर करिना त्या भावार्थाचो. भावार्थ कसो वाडटा आमच्या जिवितान. भावार्थ कसो वाडटा. रोमन्स 10:17 आयकोन भावार्थ वाडटा. जो भावार्थ म्हाका दिलो, जो शिसान दिलो जो भावार्थ आमकां दिला तो तर आमच्या जिवितान वाडोवंक जाय जाल्यार आमी एक काम करूंक जाय. कितें काम करूंक जाय. देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. आयकोंक जाय देवाचें उतर. आयकलेंच म्हणून जायना, दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाय. तेन्ना आमचो चड भावार्थ वाडटा. जेन्ना आमी आयकलें न्हू तेन्ना आमी दुसऱ्यांक शिकयता तेन्नाच तो भावार्थ वाडटा. आनी त्याच भावार्था वरवीं जें कितें म्हाका जाय तें देव आमकां दिता. फक्त भावार्था वरवीं न्हू. आमकां सगळ्यांक कशी बरी जाता आमी भावार्था वरवींच न्हू. भावार्थ जर आमच्या जिवितान वाडोवंक जाय आमी रिलेशनशीप आमची देवा वांगडा आसूंक जाय. देवाची वळख आमकां आसूंक जाय. ती वळख घेतली जाल्यार आमी कंटिन्यू रावंक जाय, शिकोवंक जाय. आतां एका काजारी जिवितान आमकां कंटिन्यू रावंक जाय न्हू. घोवाक बायलेक वळखोंक जाय जाल्यार बेश्टीच एका 2 म्हयन्यांनी बायल मेळटा घोवाक वळखा तरी सारकी ताजे गूण जाणा जातली. तशेंच आमी जाय जाल्यार आमी देवाक पयलीं वळखोंक जाय. तेजे वचून आमी
त्या उतरां वचून वाडटली आनी ते उतरां आयकून आयकून आमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जातलो आनी त्या भावार्था वरवीं आमच्या जिवितांत कामां जातलीं. संवसारांत कितें गरजेचें आसा? संवसारांत एक मनीस जिवंक जाय जाल्यार कितें गरजेचें आसा? पयशे न्हू? पयशे न्हू? पयशे ना जाल्यार आमी संवसारांत मानवले जाता? खंयसरूय गेले जाल्यार मानवले जाता? आमकां कोण तरी फुकट काडून दिता? पयशेच जाय न्हू? पयशे ना जाल्यार आमकां कांयच करूंक जायना. आनी ते पयशे जाय म्हणून आमी संवसारांत कितें करता? भायल्या गांवांत वयतली, काम करतली, पयशे जाय म्हणून आमी मानवलेली जावंक जाय. तशेंच जेजूच्या राज्यांत बसून भावार्था विणे आमी मानवलेली जायना. आमचेशी जर भावार्थ ना, जशें आमच्या संवसारांत आमचेशी पयशे ना, तशें आमी देवाच्या राज्यांत भावार्थ ना जाल्यार आमचो कांयच व्हॅल्यू ना. देवाचें उतर सांगता हेब्रू 11:6 न्हू, भावार्था विणे कोणाच्यानूच देवाक मानवलेली जायना. तो देव हांगा हाजीर आसा आनी तो आमकां इनाम दितलो. तो पयलींच आमी भावार्थ धरूंक जाय. देव हांगा हाजीर आसा? देव हाजीर आसा? कोणाक कळटा? पूण दिश्टी पडना न्हू. भावार्थ धरता न्हू आमी. जे कितें बरयलेलें आहा उतराचेर आमी भावार्थ धरता. जेजून कितें सांगलां? दोग वा तीग एकठांय जाता थंय हांव हाजीर आसा. आमी कसो भावार्थ धरून येवंक जाय म्हणटा? आमी हांगा आतां आमी येयला न्हू प्रेयर सर्विसीक, दोगा तिगा आसा बायबल क्लासीक, थंय जेजू आसा आनी तो म्हाका कितें जाय ते इनाम दिलो म्हणून, दितलो म्हणून, दिलो म्हणून हांवें हो भावार्थ धरूंक जाय. आनी तेन्नाच आमकां आमी कितें मागोंक येयला तें आमकां देव दितलो. देवान दिला ऑलरेडी आमकां. भावार्थ जर आमकां ओपन करूंक जाय जाल्यार आमकां सारकी देवाच्या उतरार रिगोवन रावंक जाय. एकूच काम आमचें रिगोवन रावपाचें. जेजू म्हणटा न्हू एके कडेन, हांव दाखवेल तुमी फाटे, म्हाजे विणे तुमी कांयच करूंक जायना. जेजू विणे एक झाड हो फाटो मून हे न्हू आनी हे फाटे. जर फाटो कातरलो जाल्यार फाटो फळां दितलो? आतां हे मून आसा आनी फाटो कातरलो, फाट्याच्यान फळां दिवंक जावचें ना न्हू. कित्याक ते मून तो फाटो मुनान रिगोवन ना. तशेंच जर आमी देवाच्या उतरान रिगोवन ना हो फाटो जाल्यार कशेंच फळां दिवंक शकना. आमी जर देवाच्या उतरान रिगोवन ना, एक संडे येवन देवाचें उतर आयकता, फळां दिवंक शकतली? सदांच. आतां फाटो फळां कित्याक दितलो? आतां आमे जाले आसतले कित्याक दितलो? कित्याक तो फाटो रिगोवन आसा न्हू मुनान. तशी आमी देवाच्या उतरान रिगोवन, म्हणजे जेजू भितर तो रिगोवन आसा, आमी फळां दिवंक पावतली. आमचें काम कितें? फळां दिवपाचें का पानां? झाडां एक पानां दिता म्हणजे ते झाड कितें समजता? पानां दिता ते पानां दिता ते झाड आपणाचें चित्ता म्हणटा न्हू, आप सोबती अहो म्हणटा न्हू तेका. ते आपणाचें चित्ता पानाचें झाड. आमी कोण जाल्या? पानाचें झाड काय आमी फ्रूट दिता तसले, फळां दिता तसले? आजिराच्या झाडाक जेजून कित्याक श्राप सोडलो ते कोण जाणा? तो काळ नासलो न्हू. काळ नासलो म्हणटालो आजिराच्या झाडाचो, काळ नासलो तरी जेजून तेका श्राप दिलो. कित्याक दिलो? जेन्ना देवान झाड रोसलेले तेन्ना सिजन दिल्लो, काळ दिल्लो. त्या झाडाक अशी पदवी दिल्ली केन्नाय फळां दिवपाची म्हणून. ते फळ दिवंक ना. जर आमी जर फळां दिना जाल्यार आमचें कितें जातलें? तेका लागून आमी जर फळां दिवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरान म्हणजे जेजू भितर रिगोवन रावंकूच जाय. आमचें काम अशें कितें, जशें एक बी मातयेन रिगोवन रावता न्हू, तशेंच आमचें काम फक्त त्या बियेन म्हणजे जेजू भितर, त्या उतरा भितर रिगोवन रावपाचें. फळां दिवपाचें काम कोणाचें? आमचें न्हू,
ते जे आम्ही रिगोवन रावता न्हू, आता हे झाड फळां दिवपाचे फाट्याचे काम ते हितूनसून येता न्हू, ते रिगोवन रावला म्हणूनच येता न्हू, मुळांसून रिगोवन रावला म्हणून तेजे एका फळां पानां येता. तशेंच आमी जर ते देवाच्या उतरान रिगोवन रावात, तेच देवाचे उतर आमच्या जिवितांत फळां हाडूच्याक, बरेपण हाडूच्याक वावुरतले. पूण आमचें एकूच काम, आमी रिगोवन रावंक जाय. कितलेय कश्ट येयले त्या उतराकूच आमी घट धरून रावपाक जाय. रिगोवन रावन म्हणजे आमी त्या उतरान रावंक जाय. उतर म्हणजे एक बी न्हू, बी. खूब आमी हांवूय बीन तशीच करताली. आतां आमी कितें करता, एक बी घेता आनी गार्डनान घातली, किलोत घातली. आतां ते आमी वयता आनी दुसरे दिसा वचोन तर पळयता, आज जालें तें पाळां येयली, तें झाड जातलें आं जावचें ना. आमी परत तें हितून घालता न्हू, आमी परत मातयेन घालता आनी परत वचोन पळयता, जातलें ना. आमी संवसारीक जिवितान अशें करता जायना न्हू. तर आमी न्हू देवाच्या राज्यानूय अशेंच आमचें जालेलें आसा. आतां आमी 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालें आं म्हणटा. आनी जर पांयान दूख आसा, आमी कितें करता, आतां म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरी जालें, बरी जालें. एक हात दुखता, जेजूच्या गायांनी बरी जाली, बरी. कितें करता आमी अशी एक्चुअली बी घातल्या ती उमटिता, झाड जातलें अशें आमी म्हणटा. जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या, बरी जाल्या. दुखूच वचोंक ना, झाड उमटिलें. मागीर तुज्या जिवितांत ती फळां दिश्टी पडटली आं ना न्हू. जे कितें जाय बरेपण तें दिश्टी पडटलें, पेन वयतली. आमी बाबाक धर सांगला, दिसाळ्याच्या वस्तूचेर आमी बाबाक धरूंक जावो. आमी कितले फावटी तोमास जाता, तोमासो खो खाता जेजूचो शीस आसलो एक तोमास, तो दुबावलो. जेन्ना ताका शिसांनी सांगला जेजू जिवंत जाला, ना ना अशें तो तेज्या वांगडाच आसलो न्हू, तेंच्या वांगडाच आसलो, 12 शीस एकलो तो. जेजू सांगलेलो आपूण मरून पुन्हा जिवंत जातलो म्हणून सांगलेलो. पूण तो कितें म्हणटा, ना ना म्हाका तेच्या हातीच्या गायांनी बोट घालून पळोवंक जाय, तेन्नाच आमी स्वत मानतली. तशेंच आमची मागणी आसा न्हू, हांव बरी जाल्या शिवाय हांव केन्ना स्वत मानची ना न्हू. हांव सारकी चलोवंक जायी, मागीर हांव स्वत मानतली न्हू. हो कोणाचो फेथ? हो बाबा तोमासाचो. आमचेशी आसा काय तो? आतां मातसो कमी जाला न्हू, आसा तरी आसा. कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरान रिगोवन राव. जरी तो दुबावाचो भावार्थ आसा, दुबाव आसा, वयर सकयल जाता भावा, जाल्यार कंटिन्यू राव देवाच्या उतरान. तुका खबर नासतना केन्ना तुजो दुबाव गेलो तो बा. आमकां काय करूंक अशी गरज ना. हांव म्हणटालें न्हू, ते पवित्र आमकां सांगता, फक्त आमी ते बियेन रिगोवन रावंक जाय. ह्या झाडान फाट्यान फक्त ह्या मुनाक रिगोवन रावंक जाय. फळां दिवपाचें काम तें. तशेंच आमचें फक्त ह्या मातयेन बी घातल्या पळय ते तितून रिगोवन रावंक जाय. त्या देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय. बाकीचो भावार्थ वाडपाचो, तुज्या भितरले दुबाव भिरांत वचपाचें, वायट दुयेंसां वचपाचें काम कोणाचें? पवित्र आत्म्याचें. फक्त आमी फक्त रिगोवन रावपाचें काम करूंक जाय. देवाचें उतर आयकपाचें काम आनी स्वत मानपाचें आनी एक्शनीन दाखोवपाचें. जाता? जेजून आमकां सोंपें काम दिलां न्हू, रिगोवन रावपाक देवाच्या उतरान. सोंपें न्हू हें? अशें जें सांगलां भात घेवन खंयसर तरी वच सांगलां. कितलो देव आमचो मोग करता जाणा, पूण आमकां खबर ना. देवाक खबर ना आमचे कश्ट घेतले ते आमकां. देवाक म्हणटा आमचो एक केस पासून पडटा तेजे कडेन हिशोब आहा. केस कोणाक मेजूंक जाता हे केस? देव म्हणटा आपणाक तुजो एक केस पडटा तो पासून हिशोब आहा. म्हणजे देवाक म्हाज्या जिवितान कितें घडटा ते सगळें खबर आसा न्हू. तेजे अजून शिवाय काय. पूण आमी फक्त न्हू ते कितें जाता तेजे फाटल्यान आमी फक्त देवाच्या उतरान रिगोवन रावंक जाय, रिगोवन रावंक जाय. फळां दिवपाचें काम
जेन्ना आमी रिगोन रावता आपुणूच फळां दिता. कसली फळां? मोगाची फळां. आमी कित्याक सांडल्या? पोरजां कित्याक सांडल्या देवाची? देवाच्या उतराची समजोणी ना. या देवाचे उतर कितें सांगता तेची समजोणी ना म्हणून आमी सांडलेली आसा. आमी हांगा थंय वयता. आनी आमी एकेच कडेन चिटकून रावतली आसली न्हू, समजोणी आसा जाल्यार आनी हांगा थंय वयतली आसली. जेन्ना म्हाका समजोणी नासली देवाच्या उतराची, तेन्ना हांव एक जॉन्डिस पेशंट, रोगतान कामीण जाल्ली म्हज्या. डॉक्टरान म्हाका डायरेक्ट सांगलेलें तुका क्युअर केन्नाच ना. तुज्या जल्मान जिवें आसा संवसारान तुका केन्नाच तूं बरें जावचें ना, लायफ टायम. आनी टॅबलेट्स दिल्ली 52 काय कितें मेळटाली न्हू तेन्ना. ती टॅबलेट तुवें घेवपाक जाय आनी हांव घेताली. आनी जिबेरूय म्हाज्या पावर न्हू, हांव उलयताली. म्हाका कोणाकूय सांगलें हें नाका म्हाका, कित्याक म्हाका जॉन्डिस जाल्या, हे खावंक जायना ते खावंक जायना. जिबेर उलयताले न्हू. प्रॉबर 15-21 सांगता न्हू, म्हाज्या जिबेर सगळें पावर. डॉक्टरान सांगलें म्हणून न्हू, म्हाज्या जिबेरूय पदवी आसली न्हू. हांव उलोवन सदांच सांगताली सगळ्यांक. तेंच म्हाज्या जिवितान घडटालें. कित्याक देवाच्या उतराची समजोणी नासली. जेन्ना देवाच्या उतराची समजोणी गावली तेन्ना ते उलोवपाचें बंद जालें. एकूच मॅसेज आयकलेली हांवें कोर्टाक गेली तेन्ना, म्हजी हाडांय फोडटाली, जोर येतालो. हांगा कोण तरी आसा तेका हाडां फोडटा न्हू, जॉयंट पेन, तेका येदे वखदां सुटका मेळटा. तेच आयकून हांव येयलेलें आनी तेच हांव उलयताली. कितलीं वर्सां जालीं म्हाका आतां? बरी जाली. कित्याक आमच्या जिबेरूय पदवी आसा म्हणून समजोणी ना आमकां. ह्या देवाच्या उतराची समजोणी ना म्हणून जेन्ना दोतोर आमकां सांगता न्हू दुयेंसां, आमी सगळ्यांक सांगूंक भोंवता. तुमी सांगिना न्हू, हांवूच सांगताली ती. कोंगडा गेली सोयऱ्यांगेर तेंकां सांगलें ना दोतोरान अशें सांगलां. कित्याक जाता? एकूच कारण आमकां उतराची समजोणी आमी घेयना आनी चलना आनी तेका लागून आमी सांडटा. देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता, होसिया 4:6, आमी सांडल्या कित्याक? एकदां आमी देवाच्या उतराक चिटकून रावूंक ना, रिगोवन रावूंक ना. देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी सोत मानूंक ना. तेका लागून आनी आमी उलयतना पासून आमी आमच्या जिविताची आमीच आमकां डिक्लेरेशन करूंक जाय न्हू, आमच्या जिवितान कितें बरें जाय तें सदांच न्हू. आमी एकदां एकदां कितें उलयता न्हू, भुरग्यांक बसून आमी कितें उलयना. काल आमी कोणागेर ती सांगताले आपूण भुरग्यांक पाड पडो, कसलें उतर हें? बरें डिस्ट्रॅक्शन न्हू, मरणाची उतरां ही. कित्याक उलयता? समजोणी ना देवाच्या उतराची. भुरगीं कोणाची? भुरगीं कोणी दिल्या? आमी कोण? अशी आमी तेजी कॅर टेकर त्या भुरग्याची. भुरगीं देवान रचल्या न्हू, आमी रचल्या कुशव्यान. भुरग्यांक कोणी तरी सारकी हाडां बीन घालून कुशयान घातल्या? आं, देवान घातल्या न्हू आमच्या कुशयान भुरगीं. सो कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी भुरग्यांची कॅर घेवपाची? पयली देवाक न्हू. देवाची भुरगीं आमी देवाच्या हातीन घालूंक जाय. आमी समजता आमी भुरग्यांक हे संवसारान हाडला म्हणून भुरग्यांक ते कितें कितें म्हणटा आनी लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग आनी तेच तेंच्या जिवितान घडटा. कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोण तेंचे हें रिस्पॉन्सिबल? देव. देवान सांगलां न्हू भुरगीं म्हजीशी हाडा आनी भुरगीं देवाचे जानवायेन वाडटा. हांव भुरग्यांक शिकयतलो म्हणटा न्हू, आयजाया 53:14 काय कितें न्हू, आपूण भुरग्यांक शिकयतलो म्हणटा. देव शिकयतलो भुरग्यांक. आतां सो देव शिकयतलो. सो आमी देवाक सांगूंक जाय न्हू. भुरगीं कितें करता तें देवाक सांगचें पडलें, देवाची भुरगीं न्हू.
देवाच्या हातीन घालूंक जाय न्हू. आमी कितलो वगत रावूं शकता देवा भुरग्यां कडेन 24/7? ना न्हू. 24/7 आमी कोणा कडेन भुरग्या कडेन रावूं शकता, एका भुरग्याक घेवन रावूं शकता? कोण रावूं शकता? क्रिएटर न्हू. कोणी ताका रोसला तोच तेज्या बरोबर आसतलो न्हू. सो ताका सांगपाचें न्हू, तूं कॅर घे, ताका शिकय. आमी फक्त कॅर टेकर तिची. ह्या संवसारान आवय बापूय आमी त्या भुरग्याची कॅर टेकर. तेजो रोचलेलो देव वयर आसा, तेज्या हातीन घालून ताकाच सांगता त्या भुरग्याचें. आमी कित्याक उलयता उतरां, कित्याक आमी समजता आमची भुरगीं आमचेंच आयकूंक जाय, हांवेंच केलं तें, हेंच करूंक जाय, तेंच करूंक जाय. मागीर आमच्या तोंडांसून उतरां बरी भायर सरता न्हू. आं एक ब्रदर एक सिडयेचेर सांगतालो, एक बापूय खंय भुरग्याक दुकोर तूं म्हणटालो खंय. त्या भुरग्याच्या मायंडान सगळें दुकराचें हें नेचर येवपाक लागलो. तो खेळटालो खंय भुरग्यां वांगडा, एक गटरान तर बोल पडलो. आतां तो म्हणटालो हांव वयता, आनी त्या गटरान थंय खूब वरत खंय तो पेतालो तेगे घरा बोल काडून दिल्यारूय. वाडटा तो देवाच्या उतरान वाडटा तेन्ना ताका कळ्ळें आनी तेजी मायंड रिन्यू जालें, आपूण दुकोर न्हू म्हणून. आमी आमच्या भुरग्यांक कितें म्हणटा काय, कितें म्हणटा आमी, कितें उच्चारता भुरग्यांक? कोण किड्स म्हणटा न्हू, किड्स आयकूंक ना. किड्स सारकें देवान आमकां भुरगीं जानवरां भशेन किड्स. आमी मातशें चेंज करूंक जाय. आमकां कितें जाय म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत दिश्टी पडलेलें तें उलोवंक जाय. त्याला आमी बुधवारा सांगपाक जाकरी मनान आसली थंय एक भयणीन सांगपाक लागली, म्हाजो भुरगो असो करता तसो करता. आनी भुरगो न्हू सिस्टर पास सांग जावो. पास सांग जातालो, पास जातालो भुरगो न्हू शिकताना. आतां परत सप्लिमेंटरी पेपर दिला. हांवें म्हणलें कितलें ना, हा दुसरें तिसरेन पावलो आमी देवाक आर्गां दिवंक. पावोंक जाय कितें तें खबर ना आमकां, पूण आमी देवाक आर्गां दिवंक. तें दुसरे क्लासीन पावलो. कित्याक म्हाजो नेफ्यू आहा ताका डॉक्टरान ऑटिझम म्हणून रिपोर्ट दिलो. आमी मानिना, पूण तो 9थाक आसा. 9थाक आसलो. म्हाका सांगतालो मम्मी स्टडी, आनी तूं एक्सिलंट मरे, ऑलरेडी 10थान पावलो, एग्जाम जावंकूच नासलें. हांव ताका सदांच म्हणलें यू आर इन 10th स्टँडर्ड, यू आर इन 10th स्टँडर्ड रे, डोंट वरी. फोनार बसून हांव तेच सांगलें तेज्या आवयक, आगो कित्याक टेन्शन, 10वेन पावलो तो. तेजो रिपोर्ट येवच्या पयलीं ताका 10वेची क्लासीस स्टार्ट. मम्मी आय एम इन 10th स्टँडर्ड. रिपोर्ट येवूच ना. सो आमकां कितें जाय तें उलोवंक जाय. देव आपणाचें काम करतलो. ते भयणीक सांगलें तूं म्हूण सेकंडार पावलो, तें तुका कित्याक तो पेपर कहो गेलो कितें गेलो तें तुका कित्याक, तें देवाक काळजी. आमी सगळे भार आमचेरूच घेता न्हू. आमी पयलींच आर्गां दिवपाक जाय. बाबात म्हणजे कितें, आमी पयलींच विचारूंक जाय न्हू आमकां कितें जाय तें, मागीर देव करतलो न्हू आमच्या जिवितांत. हांव ताका आतां म्हणटा तूं 11th स्टँडर्डाकूय पावलें फुडल्या वर्सा. तो म्हणटा आय एम 11th स्टँडर्ड. येस 11th स्टँडर्ड. पयलींच उलोवंक जाय न्हू. आमी भावाक आमी भुरग्यांक चड हुस्को आवयांक पयलीं हुस्को. आवय कितें कितें उलयता न्हू, भुरगीं बाबडे उलयच ना. भुरगीं कितें जाता म्हणटा हांव पास, आवय म्हणटा पास, आयकूंक ना. सो आमकां कितें जाय तें उलोवपाक देवान आमकां ऑलरेडी, देवान जशें आपणाक जाय तें उलयलें, उजवाड जाल तशेंच आमकां जाय तशें कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता आनी तें घडोवपूच जाय. आमी उलयता कितें काळोख, उलयना काळोख फेल जातलो, एक कसलीं उतरां. आमी जायते कित्याक जाता आमचे कडेन देवाच्या उतराची सारकी समजणी आमकां मेळोंक ना. तुमकां जर आजून पासून जर तुमकां कोणाक देवाच्या उतरा पडून समजणी जायी जाल्यार JCLMचेर वचात. तुका सारकी समजणी मेळटा. टिचींग तुका कसले युट्यूबाचेर वचोन तुका कसलें जाय टिचींग, इंग्लीश जाय, कोंकणी जाय, मराठी, हिंदी, कन्नडा, आनीकूय लँग्वेज आहा. सो तुमी वचोन ते क्लिक करून आयको येता.
घरा कडेन वचून शिकता. लॉकडावनाचेर हांव शिकलें हें देवाचें उतर फक्त युट्यूबाचेर. हांवूय हे सांगलेलें जॉयन दीस पेशंट म्हणून हांव बरी जाली तेन्ना हो जेजू कोण तरी म्हाका बरो केला. इतली सोदताली हो जेजू कोण म्हाका बरें केला. हे जॉयंटीस म्हणजे दोतोरान सांगलें तुका क्युअर ना, तुजे रक्तान आसा आनी तूं मरासो तुका हें दुयेंस उरतलें तुज्या जिवितांत. आनी हे म्हाका कोणी तरी पेखोणी दिल्या. हो कोण जेजू. हांव जेजूक वळखनासली. तिच्या आवयची आमी नयना करताली. मदर मेरी म्हजी आई वयताली म्हणून जाणासली पूण जेजूक वळखनासली. आतां जेजून बरें केला कोण तरी हो जेजू. सकाळी वचून प्रेयराक वयताली, सांजची वयताली, घरान भरपूर मोग बसतालो. इवन नायट रिजलाक वयताली. आतां कोणाक सोदू. जेजूक सोडू. इगोर्जांनी थोडी कितें म्हणटाली म्हाका नवरो केलाय गो इगोर्जेन आतां. जायते जाणां पळयताली न्हू न्हवऱ्याक लागून येता. आनी एक दीस आमकां हांव ब्रदरीक प्रेचराक वयतालें. ब्रदरीक म्हणलें अशें तिका सांग नवरो केल्लो जाल्यार हांव दर्या सोदूंक वयतलें. इगोर्जेन हांव जेजूक सोदूंक येता. खूब टेंटेशन येतालें पूण म्हाका हो जेजू कोण तो जाणा जावंक जाय आसलो. म्हाका बरें केलां घरा कडेन तायण्यो येताल्यो पूण हे जेजू कोण तरी हो जेजू आनी कोण म्हाका समजयतलो. तशेंच कंटिन्यू केलें. जेन्ना सारकें म्हाका जेजूची वळख फक्त JCLMच्या टिमीन देवाचें उतर परगडटाले तेंच्या भाव भयणाच्या एनॉयटेड पर्सनाच्या तोंडानसून जेजूची वळख मेवल्या. आनी जेजून म्हाज्या पासत कितें केलां पळय तें आनी हांवें जेजू पासत कितें करपाक जाय. जरी म्हाका एका भावान सांगलेलें स्टार्टिंगूच हांव JCLMचे हितून सरताना भितर एक भावान सांगलेलें म्हाका तेन्ना म्हाका तें कळोंक ना. हो जेजू न्हू आमी सगळ्यांनी क्रिस्तांवांनी इगोर्जेन लॉक करून दवरलेलो आसा. तो तुवें सगळ्या संवसाराक दिवंक जावो. हांव म्हटलें वानी म्हाका कितें मारूंक सोदता काय कितें आतां. इगोर्जेचे चावी काडून जेजू काडून भायर दिवप म्हणजे ती तेन्ना म्हाका इतली उतराची निकतीच हांव भितर सरताली आनी तेन्नाच म्हाका सांगलें. आनी हांव म्हणटा हो ब्रदर हा कितें तरी म्हाका हेजे कडेन बरें दिसना अहें. कित्याक म्हाका म्हणटा काड आनी भायर आनी हांवें कोणाकूच सांगूंक ना. एकानी म्हटलें कितें म्हणून सांगतलें लोकांक. वाडटा वाडटा जॉन 3:16 ओळख गावली आनी तें उतर जो कितें सांगतालो त्या उतराची म्हाका समजोणी मेवली. जॉन 3:16 कितें म्हणटा. देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो कोणाचो नाश जायना जावच्या साशणाचे जिवीत मेळच्या खातीर म्हणून तेणी आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आतां संवसाराचो नाश जावच्या पासत न्हू. आतां तो भाव कितें सांगतालो तें कळ्ळो की संवसाराचे हो जेजू. आनी तेच्या पयलीं न्हू हांव पोर्टा वयताली. पोर्टा म्हाका न्हू ही मॅसेज दुसरे भाशेन मेवली. जेन्ना हांव आयकलें आनी ब्लेसीस सॅक्रामेंट कडेन बसलेली. जेजू पिटराक विचारता न्हू तूं म्हाजो मोग करता म्हाज्या शेल्यांक आय तूं म्हाजो मोग करता. जॉन 21 न्हू पिटराक विचारता जाल्यार तूं म्हाज्या बोकड्यांक राख असो सांगतालो न्हू. म्हाका न्हू जेजू उलयतालो हांव दोळे धांपून नासली. तूं म्हाज्या ह्या लोकांक पळोवंक जाय ह्या लोकांक हें करूंक जाय तूं म्हाजें मोग करता हांव हेकाच देवाचें उतर दिवंक जाय ह्या लोकांक सगळ्यांक म्हाका दाखयतालो. हांवें सडनली भिवून आनी दोळे म्हाजे उगडले. तें म्हाका तेन्नाय खबर ना न्हू देव उलयता म्हणून हो आनी कितें. म्हणजे देवाचें उतर परगटूंक जाय. हे एके वाटेन त्या भावाच्या तोंडानूच एके वाटेन त्या जेजूची बरी खबर सांगपाक जाय. आनी जेजूय म्हाका त्या पितरा वचून तें म्हाका समजयतालो पूण म्हाका तें कळनासलें. हांवें बेगीन बेगीन दोळे उगडले. पूण मागीर लॉकडावनाच्या टायमाचेर कळटालें हें देवाचें उतर परगटूंक जाय म्हणून. पयलीं पुणून ब्रदरीन एका यूथ रिट्रीटाचेर मागणें गेलें म्हणजे पोटाचेर हात दवरून भयणी तुज्या भितर आत्मे आसा तें भायर काड अशें आनी तूं वच आनी देवाचें उतर परगट म्हणून. तेन्ना म्हाका तेणी सांगलें तूं वच आनी घरांनी बायबल क्लास स्टार्ट कर. आनी थोड्या दिसांनी सांगलें न्हू मागीर बायबल क्लासी स्टार्ट केली. त्या टायमाचेर
मातशें कळनासलें देवाचें उतर. शिकताली बरयताली पूण चडशें न्हू बरयताले ते येनासलें पूण दुसरे शिकयताली म्हणजे बायबलांतलेच. तशेंच करून करून वाड जाली. मागीर बंद. मागीर काम करपाक लागली, संवसारी कामां. सगळो फोकस म्हाजेर आसलो. हांव जर काम करिना म्हाज्यो गरजो म्हाका मेळच्यो ना. आमच्या सगळ्यांचे थंय येता न्हू. म्हाका जायते भाव सांगताले तूं मिनिस्ट्रीन फूल टायम यो. ना ना हांव येता न्हू, हांव करता न्हू काम देवाचें. म्हाका टायम आसता तेन्ना हांव देवाचें रिच आवट हांव करताली. कामाक वचोन सुद्दां रिच आवट वचोन सकाळची वचोन सांजची लोकांच्या घरांनी बायबल क्लास तांकां देवाचें उतर दिवन तें सगळें हांव करताली आनी कामाकूय वयताली. म्हटल्यार तरी म्हाका भाव दोग सालान भावान सांगलें तूं यो फुडल्यार. ना ना हांव म्हाजेरूच फाटी येताली. पूण लॉकडावन येयलो तेन्ना कितें जालें? कितें जालें? कामां आसली? म्हाजो कामा वयलो फोकस जे कामार हांव वयतली आनी म्हाज्यो गरजो जातल्यो तो फोकस म्हाजो सगळोच गेलो. आतां म्हाका आनी हें ना, चिंतप पासून ना. पूण लॉकडावनाचेर म्हाजें जिवीत इतलें बदल्लें. कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक सांगता हांव? म्हाका हें जाणाव. कंटिन्यू तुका मोग पासून तुज्या फॅमिलीचो करूंक जाय जाल्यार तुजें कंटिन्यू रावसूंक जाय देवाच्या उतरान. जायना. हांव इतलीं वर्सां देवाच्या उतरान आसली. मंथली रिट्रीट हांव ब्रदर जॉन्सनाचो 3 दीस करताली, विकली वयताली. पूण तितले सुद्दां न्हू कंटिन्यू इतलो म्हाका फॅमिलीचो मोग करपाक वो तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें परत घेवपाक जायनासलें. पूण जेन्ना लॉकडावनाचेर हांव कंटिन्यू आसली न्हू म्हाका कितले प्रॉब्लेम देवाचें उतर कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट केल्या तेन्ना सगळें म्युजीक, सगळो आवाज, सगळीं उतरां म्हाका कांयच जायनासलें. पयलीं जर म्हटल्यार हांव झगडोंक वयताली. म्हाका अशें म्हणून म्हटल्यार तूं वचोन रस्त्याचेर वचोन सॉंग्स म्हणून शिकय सगळ्यांक. म्हाका कांय सांगना. हांव एक दीस तरी शिकयतली देवाचें उतर रस्त्याचेर. तूं म्हणटा न्हू मनान म्हाज्या, तो म्हणटा न्हू हांव एक दीस तरी देवाचें उतर लोकांक रस्त्याचेर शिकयतली. हें म्हाजे कडेन पयलीं जायनासलें. जेन्ना हांव सारकी कंटिन्यू रावली न्हू म्हाका भोगसूंक पासून मोग करूंक पासून जावंक लागलें फॅमिलीचो. खूब त्रास जातालो. एका वाटेन लायटी मेन स्वीच मे म्हयन्यान एकदां मेनूच शूब ऑफ करताले. फॅन वयतालो रुमांतलो. हांव म्हणटाली कितें जालें? सायडीक जॉयंट फॅमिली तेंचो आवाज येता टीव्हीचो. एक दीस हांवें तोच केलें. 2-3 दीस तोच केलें. एक दीस कितें केलें हांवें पळोवया तरी आतां कितें तरी जाता. तांकां सांगलें कंटिन्यू दवर देवाचें उतर. हांव देवाचें उतर शिकयत भायर गेलें. आवाज जसो कोणाक खबर ना. हांवें पळयलें आनी हांवें हें म्हाका कळ्ळें आतां स्विच ऑफ करता म्हणून. वयर केलो आनी फॅन गेलो ओके आनी कोणाक विसरूंक ना कितें जालां तें. पूण पळयलें दुसरे दीस अशें ना. अशें नळाचे पायप कचरा, उदकाचे प्रॉब्लेम सगळे हेतून म्हाका हांव खुशालकायेन सदांच हांवें केन्नाच बंद करूंक ना म्हाजी कंटिन्यू क्लास धरली. कित्याक ही घोटाय फक्त न्हू देवाच्या उतरानूच तुका एकामेकाचो मोग करपाक आनी बोगसणे दिवपाक तूं कंटिन्यू आसल्यारूच तुजेशी जाता. हें तेन्ना म्हाका लॉकडावनाचेर कळ्ळें. म्हाका कितें म्हणटालें एकदांच हांवें एकदांच कितें उलयलां. मागीर सदांच चालू आसतालें न्हू. मागीर एक दीस हांवें पवित्र आत्म्यान विचारलें कितें म्हणून हें हांवें कितें करूंक जाय. आतां हो भाव म्हाका सुचयता कितें करूंक जाय. हांवें एकूच सांगलें पळय तेज्या पासत बरें माग. तेज्या लायफान कितें तरी कमी आसा तेज्या पासत स्टार्ट कर मागपाक. तुका कोण सोतयता न्हू ताका कितें तरी जाय ताका खबर आसा तूं तेज्या पासत मागतलें. कित्याक तुजे कडेन ती देवान पदवी घातलेली आसा. तेज्या आत्म्यांक खबर आसा कुडीक ना. तेन्नाच्यान न्हू जेन्ना हांव तेज्या पासत एक दीस फास्टींग करून दवरना कितें तेज्या पासत हांवें मागास रावली. म्हणजे अर्धा दीस रावली. ताका बरें लायफ पार्टनर बरें काम दिलाय तेणें ताका आनी थोड्या दिसांनी तेजें सगळें जें कितें काम ताका मेळ्ळें तो उचामळ कामाक लागून आसा अशें जालें. मागीर ताका लायफ पार्टनर आतां सारको सांग. आतां आमच्या घरान कांयच केल्लो ना. हांव केन्नाय कॉन्फरन्स क्लास घे केन्नाच कितेंय कर देवाचें उतर आयक कोणाचें प्रॉब्लेम ना. ज्या धर्माचेर जर झगडी केल्ली जाल्यार ते घरान उरची नासले न्हू. आनी ती फूड घालपाक कोण येता? घरान फूड घालपाक कोण येता? देंवचाराची कामां.
देव आमकां एकठांय करून येयला, मोग करून सांगलो एकामेकाचो. आमकां जाता मोग करूं? कंटिन्यू आसल्यारूच जाता तो. हे माझे एक्सपिरियन्स. इवन माझ्या आनी दुसरे कडसून सोयऱ्यां कडसून प्रॉब्लेम येताले. गुबार आसतालो न्हू, तेका कितें कितें सांगप. म्हाका कळटालें कोणी सांगला तो उलयता तेसून कळटा न्हू सगळें. एका मनीस उलयता म्हणून कोणी तरी कितें सांगला तें कळटा न्हू. हांव म्हणटालें आसूं, हांव केन्नाच विसरनासलें. हें कित्याक जालें, पयलीं म्हजें लायफ अशें नासलें. हांव रोखडीच म्हाका कोणी कितें म्हटलें न्हू तेका रोखडें फोन मारून तरी विचारतालीं. मागीर जेन्ना कंटिन्यू रावली न्हू देवाच्या उतरान, म्हाका पडलेलेंच नासलें कोणी कितें म्हणटा तें. कित्याक देव आमचो सगळो न्हू. म्हजे पासत कोण झगडटलो? आय विल फायट फॉर युअर बॅटल. जेजू म्हाज्या पासत झगडटलो, पूण जेजूक आमी चान्स दिता झगडो? जेजू केन्ना झगडटलो? जेन्ना तेका आमी चान्स दितली, जेन्ना आमी ओगी रावतली, तूं झगड म्हणून. आमी झगडटना तेका झगडोंक जातलें? आमी झगडोंक वयता न्हू. तुवें म्हाका अशें कित्याक म्हटलंय गो, तुवें काल अशें कित्याक केलंय गो, न्हू. आमी देवाचेर सोडूंक जाय. इवन आमकां एक फोन जर आमी केलो आनी कोण घेयना जाल्यार आमकां राग येना? हांवें आतां सोडूनच दिला. फोन केलो न्हू त्या मनशाक हांव केन्ना विचारना तुका फोन केल्लो मग कित्याक करूंक ना. केन्ना कोण मातशें तूं मोगाचें तांकां विचारता बाकीचें ना. ती मागीर आपुणूच सांगता तुवें फोन केलो तेन्ना हांव खंय आसलें नाल्यार कित्याक. ते पासून सोडून दिलें आतां. ते देवाचो मोग आनी ते म्हाज्या वस्तुकी जाग ना. फक्त देवाच्या उतरान हें तूं म्हाका कित्याक फोन केलो, कित्याक घेवंक ना तें बीन आतां विचारना. तीच सांगता मागीर. सो देवाक आमी चान्स दिवंक जाय न्हू आमच्या जिवितांत झगडोवपाक. काय आमीच झगडोंक जायी? आमी झगडटा तेन्ना न्हू खूब डिफरंट आसा. आमी पळय झगडटा आनी देव झगडटा पळय तेन्ना खूब डिफरंट आसा. सांगता केन्ना तरी ऑक्टोबर म्हयन्यान पावस पडटा? केन्नाय पडटा, चडसो ना न्हू. आमी ऑक्टोबर म्हयन्यान न्हू आमी रूम बांदतालीं आनी अशी वाट आसली उदकाची. आनी ऑक्टोबर म्हयन्यान पावस येयना म्हणटकूच तें सामान सगळें ते वाटेर उडयलें. आनी उदीक पावस असो पडलो, उदीक आख्खे न्हू सगळे शेजाऱ्याच्या घरांत वचोंक ना पूण आख्खे हाका भरलें. आनी शेजारी येवन दारान झगडोंक लागलो, कितें कितें म्हणूंक लागलो. आनी हांव घरा एकलीच आसली, म्हाजी मामी आसली ती न्हिदलेली. हांव ओगी रावलें. हांवें तो हें करता म्हणून एकदां गेली काडपाक सामान. एक काडटा म्हणून दुसरी पडोंक ना, दुसरी पडोंक म्हणून हांवें सोडून दिलें आनी हांव ओगी रावलें. आयलां आनी ओगी बसलें. आनी जेजू तूं जाणाय आमी कोणाची वाट पळोवन करूंक ना उदकाची. तूं जाणाय हो पावस सडनली येयला आनी तो आतां बडबडटा. हांव आतां कांय म्हणूंक शकना तेका. आनी आमी कांयच म्हणूंक ना. आनी पावस कबार जाता जाता कितें जालें, म्हाजी मामाची बायल आसली ती उठली आनी आमी दोगांय काडपाक लागले. हो शेजारी जो आमकां कितें कितें म्हणटा तो येयलो आनी ते काडले सगळे आनी उदकाक वाट केली. आनी म्हाका म्हणूंक लागलो उदकाची वाट बंद ना ना म्हटलें आमी उदकाची वाट बंद करूंक ना. देवान आमकां तें शिकोवंक ना म्हटलें. डायरेक्ट सांगलें दुसऱ्याचें वायट करप. ही वाट दवरल्या पूण आमकां खबर ना हो पावस पडटलो म्हणून. जर हांव झगडलेली जाल्यार कोर्टान पावतलें आसलें न्हू, पुलिशेन पावतलें आसलें न्हू. हांव झगडलेलें जाल्यार हांव झगडलें ते शेजाऱ्यां वांगडा जाल्यार कितलें कचरो पण जातलें आसलें न्हू. देव झगडलो म्हणून मोग भितर सरलो, आपुणूच येयलो साफ केली वाट बीन. तेका लागून सांगतात देवाक झगडोवपाक चान्स दिवपाक जाय. आनी देव जेन्ना झगडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेपण मोगाचें जिवीत वापरता. विक्ट्री सफळ जाता आमी. चार वेळ कितल्यांक खबर अच्छा ओके. सो आमच्या जिवितान आमी देवाक पयलो सुवात दिवंक जाय. देवाक आमच्या जिवितान काम करूंक जाय. लॉकडावनाच्या टायमार हांवूय शिकलें देवाचेर पातयेवपाक. देवूच म्हजो सगळो सोर्स आनी देव म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता आनी पावूंक लागलो. लॉकडावन जायना फुडें पूण लॉकडावनाच्या टायमार
जेन्ना शिकयताना तेन्ना एक एक स्क्रिप्चर न्हू सारकी जिवी जाताली. जेजू कितें म्हणटा जॉन 14:6 हांव वाट सोत आनी जिवीत. म्हजे बगर कोणूच स्वर्गात वचूं शकना. कोणूच no one can go to my father without me. आणि तेन्ना लोक मरतालो न्हू. लॉकडावनान लोक सगळो बरोच मरतालो. सगळो लोक मरतालो न्हू. भियोन मरतालो. पूण जेजूची वळख मेवली थोड्यांक ना न्हू. थोड्यांक मेळोंक नासली न्हू. आनी लोक मरतालो. आनी जेजू म्हणटा म्हज्या बगर कोणूच स्वर्गाक वचूं शकना. जेजूची वळख मेळ्ळ्या शिवाय कोणूच स्वर्गाक वचूं शकना. म्हाका तेन्ना दिसतालें जेजू लोक मरता अजुनूय तुजी वळख मेळोंक ना. कितल्या लोकांक तुजी वळख मेळोंक ना. आनी इतलेंच मागताली जेजू ते काबार संवसार काबार जावंक दिवं नाका. हे लॉकडावनान संवसार काबार जावंक दिवं नाका. आमी देवाचें उतर परगट्टली. आमी देवाचें उतर दितली. हे देवाचें उतर आमी सगळ्याक परगटूंक तयार आसा. आनी 2 वर्सां दी. देवाचें उतर लोकांक कळ्ळो न्ही. जेजू कोण तो कळ्ळो न्ही. जेजू तूं कोरिंथीन 4:4 सांगता जेजू बापाचो रूपकार. जेजू कोण? जो बापूय आमकां संवसारान हाडलेलो रोसलेलो बापाचो रूपकार. ज्या बापान दादल्याक आनी बायलेक रोसलेलो ह्या संवसारान त्या बापाचो रूपकार. ह्या संवसारान मनशाक हाडलेलो देवान तो बापाचो रूपकार. आनी कोणाकूच खबर ना जेजू आनी बापूय एक म्हणून. तो म्हणटा जो कोण म्हाका पळयता म्हज्या बापाक पळयता. म्हणजे रोसलेल्या देवाक पळयता. ही वळख आजून कोणाक मेळोंक ना. आनी तो सांगता 2 कोरिंथीन 4:4 हे हांव बापाचें रूपणें म्हणून हेजी ही बरी खबर हो शुभ वर्तमान हो कोणाक दिश्टी पडना जावच्या तेंची युगाच्या काळाच्या देवान ह्या मना कुड्डी केलेली आसा. ह्या सोत पळोवपाक बापू जेजू आनी बाप एक. जेजू बापाचो रूपकार. हे सोत पळोवपाक ह्या संवसाराच्या चैतन्याच्या जे संवसाराच्या देवान मना सगळ्यांची कुड्डी केलेली आसा. हे सोत पळोवंक जायना म्हणून. तेच न्हू परत परत आयकूंक येतालें म्हाका देवाचें उतर. आनी हांव तेच चड परगट्टालें. आनी आमी जर देवाचें उतर जाणा आसलेली जर स्टेप आउट करिना. आमी जर आमचे म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हाजो घोव म्हाजो भुरगीं घेवन बसता जाल्यार आमी ते झाडाक पानां दिता ते झाड आमी मातशें तरी भायर सरपाक जाय. आमी पळोवपाक जाय हे देवाचें उतर कशें तरी पावतलें. हो जेजू कोण तो म्हणून संवसाराक कसो कळटलो. युगाच्या काळात हो जेजू एक धर्म म्हणून केलेलो आसा. हो जेजू एक मोग म्हणून सांगूंक ना. हो सगळ्यांचो मोग करूंक येयलो. सगळ्या पासत मेला म्हणून अजून ही परगटी जावंक ना. त्या टायमार लॉकडावनार हांव जेजू कडेन उलयताली. जेजू फक्त 2 वर्सां दी. नाच सांग दिवं नाका ह्या कोविडान लोकांचो. अशी भिरांती वचूनच जाला न्हू सगळ्यांचो नाच. भिरांत कोणाक येना. येता भिरांत. पूण आमकां देवाचें उतर आसा न्हू आमचीशी. भिरांतीचेर वयर व्हरपाक 2 Timothy 1:7 देवान आमकां बिजाडीचो आत्मो दिवंक ना. बगर मोगाचो घटाईचो आप दबाणेचो थीर मनाचो हो देवान आमकां आत्मो दिलेलो आसा. आमी कितें चड करून न्हू कोणी डॉक्टरागेर गेली न्हू जाणाय सिस्टर म्हाका दोतोरान भिरांतीन सारकें उलयता. इवन देवाचें उतर आयकलेली मनशां अशें उलयता. भिरांती येवची ना. येतली पूण आमकां भिरांतीचे वयर व्हरपाक आमकां देवान देवाचें उतर दिलेलें आसा न्हू. भिरांतीचे ऑपोजीट आमकां देवान उतर दिवंक ना. सो आमी तें शिकोवंक जाय न्हू. आनी देव आमकां 365 days बायबलान सांगता भियो नाका. भियो नाका हांव तुज्या वांगडा आसा. हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना.
हांव तुका म्हज्या उजव्या हातीन वयर उबारतलो. देव आमकां 365 डेज सकाळ फुडें उठाना फुडें सांगता भियो नाका, कित्याक ह्या विरांती वरवींच आमच्या जिवितांत घडटा सगळें बरें वायट. वायट न्हू बरें, विरांती वरवीं आमच्या जिवितांत वायट घडटा न्हू सगळें. तेका लागून देव पयलींच आमचे कडेन उलयता, भियो नाका, आपूण तुमच्या वांगडा आसा. आकांत जावं नाका, कितें पळोवन आकांतू नाका. आतां जॉबाची फॅमिली सगळी एकाच दिसान कित्याक काबार जाली? जॉबाची फॅमिली एकाच दिसान कित्याक काबार जाली? थोडी मिनटां देंवचाराक लागून न्हू. पूण जॉब आपुणूच सांगता, जॉब 325 आपुणूच सांगता कित्याक तेजी फॅमिली एकाच दिसाक हांव भियेतां ते म्हजे सवें घडटा. हांव भियेता ते म्हजे सवय घडटा. म्हाका कांपेरू हाडटात. म्हाका कापेरो हाडटा तितलेंय म्हजे तांय घडोवन येता. तितले म्हजे थंय घडोवन येता. हो न्हू कितें करतालो, तेका एक भिरांत आसली. तेका 7 जाण चेडे आसले, 3 जाणां धुवो आसल्यो. तेका एक भिरांत आसली ह्यो धुवो रातच्यो तेका घरांत पार्टी करता. तेका एक भिरांत आसली की आपले देवाच्या आड म्हाजे भुरगे वचात काय म्हणून. तो सॅक्रिफायस करतालो एकल्याच्या नांवान. कसो करतालो? भिरांती वरवीं करतालो. तेका लागून तो म्हणटा म्हजी भिरांतीच सगळें म्हज्या जिवितांत घडोवन येयलें. भिरांती वरवीं देंवचार रिगलो. तेका म्हणटा न्हू, देव म्हणटा तेका तूं कोण? तुवें पयला देव तेका म्हणटा म्हजो सेवक जॉबाक पयला म्हाका कितलो भिया. तो तुका बेश्टोच भियाता म्हणटा सैतान. तुवें तेच्या भोंवतणी सुरक्षा दिलेली आसा. सगळ्याक एक आर्क कशें म्हणजे एक दुरीक घातलेलें आसा. तुका तो बेश्टोच भियाता. तेजो भितर तुज्यान वचून त्या दुर्गान तो कसो भितर सरलो देंवचार? कशी वाट मेळ्ळी? तेजे फॅमिली भोंवतणी सगळे भोंवतणी देवान तेका एक सुरक्षा दिलेली आसा. सगळे हे एक दुरीक घातलेले आसा सगळे तेज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी. तेका भितर येवपाक सैतानाक कशी रीक पावली? भिरांती वरवीं. जरी आमच्या फॅमिलीन बसून कितें जाता जाल्यार आमी ब्लेम आसा, आमी भिरांत घेता आमच्या फॅमिलीची. एक्ट 1631 म्हणटा इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली विल बी सेफ. तूं जर भिरांत दसपी जाल्यार तुज्या फॅमिलीकूय भिरांती वरवीं थारोन मेळटलें. तुका पयलीं तूं पयलीं सत म्हण, मागीर पयलीं आख्खो घराबो. पयलीं हांवें सत मानूंक जाय, मागीर म्हाजी घराबो. म्हणजे आतां पळय जॉबा वचून तेजी भुरगीं अशी बरी म्हणजे ती काय आसली बरी, ती पार्टी करता आपल्या वांगडा. पूण जॉबाचे भिरांतीक लागून तेंचें जिवीत सगळ्यांचें नाश जालें. तशेंच आमचे भिरांतीक लागून आमच्या घराब्याचें निसवटण जाता. जाणा एक हें हांव जेन्ना प्रवचन करतालें तेन्ना एक भयण सांगपाक लागली, तिची सदांच खंय चेड्याचे भिरांत चेड्याची सोरो पिवन येतलो, जेजूचें रगत पिवन येतलो, असो झगडटलो तो पयलींच म्हणटा आपूण चिंत्ताली आनी तेंच घडटालें. पूण आपणाक म्हणटा खबर ना कित्याक घडटा, म्हजो चेडो असो परत कित्याक करता. ती म्हाका तेन्ना सांगूंक लागली, तुवें म्हणजे तुज्या तोंडासून जेन्ना पवित्र आत्मा उलयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ही भिरांत म्हज्या भुरग्याक त्रासान घालता. कळटा? आमची भिरांतूच आमच्या भुरग्यांकूय त्रासान घालूं शकता. आमच्या फॅमिलीक जॉबाची भिरांत तेच्या भुरग्यांक त्रासान घातली. कळटा न्हू? आमी जर एकलेच सत मानीत जेजू क्रिस्ताचेर तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जाता. आमी जर एकलेच भिरांत घेत जाल्यार आमचो घराबो कितें जातलो? भिरांतीन वतलो न्हू. म्हाका लागून हांव कॉन्फिडन्सान कित्याक सांगता जाणा, हांवेनूय हें केलां. हांवें एकल्यानूच सत मानला कित्याक भिरांतीचेर. जेन्ना न्हू आमच्या गांवांत चिकनगुनिया म्हणून एक दुयेंस येयलो आनी ते म्हाका फ्रेंडान फोन मारून सांगले एकल्याक येयल्यार आख्या घराब्याक येता म्हणून दुयेंस हें सगळे फॅमिलीक. आतां ही म्हाका भिरांत येयली. आमकां जर आमी तिगांच आसली, म्हजी आवय बापूय ना, आनी तेन्ना ही म्हाका जर आमकां तिगांयकूच जर हें चिकनगुनिया दुयेंस येयत जाल्यार जेजू आमचें कितें जातलें? ही भिरांत कोणाक येयली? एकल्याकूच न्हू घरान. ही भिरांत न्हू पयलींच म्हाजे भयणी चिकनगुनिया जालो.
मागीर भावाक जालो, मागीर म्हाका जालो. कित्याक लागून जालो? हांवें भिरांत धरली न्हू. जॉबूय तेच सांगता न्हू, जॉबानूच भिरांत धरली त्या भुरग्यांक सगळें जालें. म्हाजी भिरांत म्हाज्या फॅमिलीक ही भिरांत हांवें धरलेली. चिकनगुनिया आमकां तिगांयकूय जर आमचें कितें जातलें आमकां कोण पळयतलो? पूण तसो आमकां चिकनगुनिया जरी हांवें भिरांत धरली, देव आमचो मोग करतालो, तसो येवंक ना. तेका मातसो चड येयलो भावाक. मागीर म्हाका मातशें हांव आसली सारकी. हांवें तेंचे म्हाका केन्ना पेन कशी येयली न्हू, म्हाका कळ्ळें न्हू पेन येयल्यारूच आनी जोर येता तेन्ना. आनी तेंची टॅबलेटी आसली ती हांवें घेतली, जेजूचे रोगत आनी मांस म्हणून. आनी Psalms 23 आमी म्हणीत रावले. तेन्ना देवाचें उतर जेरुसलेमान येवंक नासलें, तरी जाण देव काम करतालो. पूण हे फावटी अशें जालें न्हू. दुसरे फावटी आनी एक फावटी अशें जालें, दोळे येयले, दोळे येयले न्हू. आनी आमच्या फॅमिलीन आनी आमकां प्रोग्राम आसलो त्या फॅमिलीन वचोंक जाय आसलें तेंगेर. सो भाव म्हणूंक लागलो आतां आमकां दोळे येतलो, तेंकां सगळ्यांक दोळे येयल्या. आतां हांव सारकी सोयराना ना, आतां आमकां भिरांत येता. भिरांतीक आतां म्हाका कळ्ळें न्हू, पयलें हांवें भिरांत धरून कितें जालें तें म्हाजें म्हाका कळ्ळें न्हू. हांवें म्हणलें जेजू हे फावटी आमकां कोणाकूच दोळे येवचे ना. आमी थंय वयतली येतली पूण दोळे येवचे ना. Psalms 91 म्हणटा म्हटल्यार 10,000 जाण तुजे सायडीक पडटले, 10,000 जाण तुजे फाटल्यान, तुका कांयच जावचें ना. तें उतर बुडयत लागलें. भाव येयलो, अरे आमकां कांय जावचें ना, कित्याक देवान ऑलरेडी सांगलां आमचे भितरली कितले पडटले पूण आमकां कांय जावचें ना दोळे येतले. आमी त्या प्रोग्रामान वचून येयली, कांयच सांगना. कित्याक हे फावटी भिरांतीक एंट्री दिवंक ना. चडशे प्रॉब्लेम आमच्या जिवितान कित्याक घडटा ते भिरांत न्हू. आनी बरेंपण कशें येता? भावार्था वरवीं न्हू. जेन्ना आमी भावार्थाची उतरां उलयता, तेन्ना उतरां आमी उलयता, पदवेची उतरां उलयता, भावार्थाची उतरां उलयता, देवान बरयलेली उतरां उलयता, तेन्नाच आमच्या जिवितान बरेपणाचें जिवीत दिश्टी पडटा. सारकें? जेन्ना आमकां भिरांत येवच्यो ना, येतलीच तेन्ना आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. आतां म्हाका भिरांत येयली, दोळे येता, पूण हांवें कितें केलें? देवाचें उतर कॉन्फिडन्सान उलयलें. खात्रीन आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. ते देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करतात न्हू. थोड्या दिसांनी पावस पडटलो. एक सुवातेर आमकां बियो दिसना, झाडां दिसना. पावस पडटलो तेन्ना कितें जातलें? झाडां येतलीं. तशेंच म्हणटा, जसो पावस आनी बर्फ पडोन बेश्टो वचना, तशेंच देवाचें उतर जें आमच्या तोंडांतसून भायर सरता न्हू, तें बेश्टें वयचें ना. Isaiah 55:10-11 वाचता. जशें पावस आनी बरोफ मोड मारतावन पडटा आनी बिश्टी परतून वचनात, बगर मोगप्यांक बी आनी जेवपाक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात. ती सुपोट करतात आनी बी किल्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी कशी पाळल्या बगर, आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयल्या शिवाय निर्भर जावन म्हजेशी परतून येना. जे देवाचें उतर आमी बरयलेलें उलयता न्हू, तें उतर आमच्या जिवितान परतें वयतलें. काम कितें करूंक जाय न्हू, तें काम केल्या शिवाय कशेंच तें वयचें ना. पूण आमचो भावार्थ जावो न्हू, कॉन्फिडन्सान उलोवंक जाय न्हू. आतां अब्रामाक केन्ना सांगलेलें देवाचें उतर, तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो म्हणून? 75 वर्साचो आसतना न्हू. आनी तेज्या जिवितान केन्ना कंप्लीट जालें? 25 वर्सांनी वेटिंग पिरियड. आनी 25 वर्सांनी पासून तेजो सेम कॉन्फिडन्स आसलो. Romans 4:21 सांगता तो. तेजो सेम कॉन्फिडन्स 25 वर्सांनी पासून तो कितें उलयता, देवाच्या उतराचेर कसो उलयता, आनी आमी कशी उलयता देवाचें उतर. थोड्या दिसांनी 8 दिसांनी पासून आमी देवाचें उतर कितें उलयता, आमच्या जिवितान दिश्टी पडना जाल्यार तेंच उलयता आमी परत. आमी चेंज जाता न्हू.
हे देवाच्या उतर काम करिना दिसता म्हणून. अब्रामाक 75 वर्साचो आसतना देवान सांगलेलो तुका आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय करतलो. आनी ते घडोवन केन्ना येयले 100 वर्साचे पिरायेर. आनी तो कितें म्हणटा पळय 4:21 रोमन्स 17 ताका भासावणी दिली 4:21 तो म्हणटा तर आपणे बासायलान तितले शार्ती पावूंक देवाक पदवी आसा म्हूण ताका पूर्ण खात्री आसली. कितें म्हणटा तो देवान कितें म्हाका बासयला ते म्हाका आतां पासून पूर्ण खात्री आसा तो म्हाज्या जिवितान घडोवन हाडटलो म्हणून. हे देवाचें उतर जे आमी उलयता आमकां खात्री आसा ते उतर आमच्या जिवितान घडोवन हाडलें म्हणून. तेजे पयलीं तो 99-18 म्हणटा देखूनच हे ताच्या भावार्थाक लागून अब्रामाक देवाक आपणाक मानवलेलो केलो. कित्याक मानवलेलो जालो तो भावार्थाक लागून. ह्या दिसानाची वस्त तो उलोवपाक लागलो. कितलीं वर्सां उलयली 25 वर्सां. आमी आमच्या जिवितान कितल्या वरां उलयता आमी देवाचें उतर कितल्या वरां स्वत मानता आमी हालता दोलता न्हू आमचो विश्वास हालता दोलता न्हू ना. अब्रामाचो पयला आपणाक म्हणटा जाणटे 100 वर्साचे पिरायेर पावलो आपणाक देवाच्या उतराचेर आतां खात्री आहा म्हणटा. आमी त्या जाग्यार आसले जाल्यार कितें म्हणटले आसले दुसऱ्यांकूय कितें म्हणटले आसले वा आनी देवाचें उलयता मरोंक पावला म्हणटले आसले न्हू. पूण अब्राम आपणाचे अशें तो म्हणटा तो आपले बायलेचो कुसो मेला आपूण मेलोलो आसा आपणाची कूड पूण तो म्हणटा लक्ष आपणाच्या कुडीचेर लक्ष दिना 1918 तो आपणाचे हेजेर उलयना पूण तो देवाचेर विश्वास दवरता. आमी म्हणटले आसले आमी जाणटी जाल्या म्हाजें अशें जालां तशें जालां न्हू डॉक्टरान अशें सांगलां. अजुनूय आमी म्हणटा न्हू डॉक्टरान हें सांगलां हांव चलतली ना डॉक्टरान सांगलां म्हाका न्हू. आमचो डॉक्टर रिपोर्टाचेर हितूनसून आमी भायर सरोंक जाय. आमी देवाच्या उतराचेर येवंक जाय. आमी कोणागेर एक फॅमिलीगेर गेल्ली ताका चलोंक दोतोरान सांगलें ताका चलचो ना म्हणून त्या कॅन्सर कसलो तरी कॅन्सर जाला म्हणून आनी तो आयकोच नासलो देवाचें उतर. कित्याक दोतोराचो रिपोर्ट न्हू चलचो ना ही सांगता कितें. आमी जरी ताका सांगलें देवाचें उतर जेजून ताका कितें केलां आनी तें सांगिना फुडें न्हू मातसो बसलो मातसो उबो रावलो चलनालो कसो. कित्याक चलनालो ते सगळें मायंडान डॉक्टर रिपोर्ट आसलो. मागीर ताका आमी तेजे बायलेक आनी तेज्या भुरग्यांक होमवर्क दिलो. डॉक्टरान ताका एडमीट केलो परत बांबोळी आनी ती देवाचें उतर तेजी बायल आनी भुरगीं उलोवंक लागली. तो बांबोळीसून येवन मागीर थोड्या दिसांनी चलोंक लागलो. कितें मायंड मागीर आमी गेली तेन्ना मागीर कितें म्हणूंक लागलो ताकाच्या पयलीं हांवें आमची कोणाची एक टेस्टिमनी सांगलेली रिपोर्ट म्हजो न्हू हो आतां आमकां कितें सांगता आतां सांगता पयलीं न्हू. आतां सेकेंड फॉराक गेले ना मातसो बसतालो जाणा पयलीं तो रिपोर्ट म्हाजो न्हू. पयलीं कितें म्हणटालो डॉक्टरान सांगलो म्हाका रिपोर्ट दिला हांव चलचो ना आनी आतां कितें सांगता तो रिपोर्ट म्हाजो न्हू. जेन्ना तेणी तो निग्लेक्ट केलो जेन्ना हांगा चिंतना केली तेन्ना आमी देवाच्या ताका म्हणूंक लायलें जेजू खुर्चार पळोवंक खरोच चलोंक लागलो तो आतां चलता म्हणून सांगताले देसाच्या जाणकून. कित्याक आमचो फोकस कितें आसता देवाच्या उतरावर चड नासता डॉक्टर रिपोर्ट. जेन्ना डॉक्टर रिपोर्टाचेर आसता तेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर काम करिना. जेन्ना आमी डॉक्टर रिपोर्ट सेपरेट काडटा आनी देवाच्या उतराचेर वयता न्हू तेन्नाच देवाचें उतर आमच्या जिवितान काम करता. समजता. एक टेस्टिमनी सांगता आनी मागीर काबार कर. एकदां आमच्या कोणाच्या सोयऱ्याक न्हू ते सदांच न्हू पोटान दुखताले सदांच. आनी एक दीस ती दोतोरागेर गेली. हांवें तिका बायबल वायट बूक आनी जेजूच्या गायांनी बरें जालां तें तिका म्हणपाक लायलें पूण ती वाचता आसता तितलें बरें जालें पूण मागीर सांगता डॉक्टरागेर वच. मागीर दोतोरागेर गेली. दोतोरागेर येवन ती म्हाका फोन केलो आपणाक दोतोरान सांगलां पोटान आपणाच्या कितें जालां आख्या पूण 1 मिनीट बसून वाचची ना केन्ना मोडटली ती आपणाक खबर ना. आपणाक म्हणल्यार सांगलां म्हाका म्हणल्यार तूं आपणाच्या भुरग्यांक पळया तुमी
बाग म्हाका सांग आनी तुमी पळया म्हणलें कित्याक गे तूं वाचिना बायबल वाचपाक सोडला वाचता साम्स 91 वाच सांगलेलें मगे तर वाचता साम्स 91 कितें म्हणटा लास्ट लायन राव विचारलें तर लाव म्हाका म्हणजे तूं नातना पुंटुना पयलीं ते तुवें मरता म्हणून सांगता ती तूं स्वत मानताय ती ना गो आनी म्हणलें पळय जो देव आमच्या जिवितान पयले पासून मिलाग्री केल्यो त्यो उडास करूंक जाय न्हू तिका न्हू पयले मिलाग्री हांवें स्टार्ट केली सांगपाक तिका तिच्या आवयक न्हू 8 जाली एक उंचेक हायटीक काय कितें तरी बायलेक जाल्यार वाचना न्हू अशें कितें आसा म्हाका तें खबर ना डॉक्टर सांगलें जेन्ना तिका एडमीट केली 3 दीस हॉस्पिटलान दोतोर ती मरतली म्हणून तिका न्हू मेडिसीन सुद्दां दिवंक ना आनी तेन्ना तिका परतून घरा हाडली आनी ती बेड रिटर्न तेच्या पयलीं न्हू घरा कडेन तिचें तोंड वांकडें जालें तिणें सांगलें जेजू म्हाका हिका पळोवंक जायना तिचें तोंड सारकें कर जेजून 2 मिनटांनी तिचें तोंड सारकें केलें म्हणटालें आमी नासली तेन्ना हॉस्पिटलानसून घरा हाडली तिका बेडीर सारकी खायत आनी हिणी ती जेजू कडेन कितें उलयली जेजू म्हाका हेजी सिरीज करपाक जावची ना बेड कर तूं कितें तरी करपाक जाय कशी तरी चलपाक जाय म्हाका काय खबर ना खंय चलतली कितें तरी एक वखद ना तिच्या जिवितान वखद तिका दिवंकूच ना उतरां तशेंच तिका मरतली म्हूण घरा धाडलेली पूण ती दुसरे दिसासून उठून चलली तिका सांगलें हांवें पळय जेजून तुज्या जिवितान इतलें मिलाग्री करून तुका जेजू मरोंक दितलो मागीर सिरियस एक तिच्या घोवाचो रिपोर्ट आसलो फाल्सिगो मलेरिया जाणा न्हू आनी ताका डायबिटीज आसली ही दोनी ताका हाय मेळटाली फाल्सिगो मलेरिया आनी डायबिटीज सारकी हाय आसली आनी दोतोर न्हू प्रायवेटान ताका कसोच एडमीट जावपाक दिनासलो कित्याक ताका 3 राती जाले राती वचोंक जाय 3 राती 3 नायट्स आनी तुका सकाळ फुडें आपूण तुका कितें तें सांगतलें तेजें नाजाल्यार ताका कांय ना तेजें हांव वचोंक नासलें म्हाका देवाचें उतर कोणागेर दिवंक जाय आसलें आनी हांव येयली हांव घरा येयलें आनी हांव चडशीं म्हाका तेन्ना मॅगझिनां येतालीं तेन्ना हांव जेसेला म्हणना मॅगझिनाचेर हांव टेस्टिमनी वाचतालीं तितल्यान म्हाका फोन येयलो तूं यो ताका एडमीट केल्यार रातचें रावपाक यो ही सगळीं आसलीं म्हजी कजनां आसलीं म्हजी भयण आसली म्हाका कजन व्हरून हांव गेली हॉस्पिटलान हॉस्पिटलान पळय जाल्यार सगळ्यांची तोंडां हे बावल्या आनी हे कशी जाल्या सो डॉक्टर म्हणलो हे वखद आसा ते वचोन तुमी घेवन येवंक जाय फक्त बांबोळे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान मेळटले फाल्सिगो मलेरियाची हांव आनी म्हजो कजन आनी कजनाची म्हजे एक कजन आनी तो कजन गाडी चलयतालो आनी भयण आसली कजन ते आमी फाटल्यान बसले हांव ताका टेस्टिमनी आयकलेल्यो वाचलेल्यो त्यो सांगताली एक टेस्टिमनी ताका सांगलें एक आयसीएन आसलो ताका सांगलें कितें जेजू तुज्या वांगडा आसा तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना आनी त्या उतराचेर तो आयसीएनसून घरा गेलो हे हांवें ताका सांगलें ते म्हणाले आमच्या भावाक अशेंच जावंक जाय अशेंच जावंक जाय आनी हांव येताली वयताली आमी म्हापसासून पेन्जीम वयताली ही कशी शेतां कशी आसा आनी थंयसून म्हाका एक आवाज येता आनी त्या टायमाचेर म्हाका अशें जेजू देव उलयता म्हणून म्हाका कांय खबर नासलें म्हाका आवाज येता कानार बसता हांव ताका वखद नासतना बरो करतलो हांव ताका वखद नासतना बरो करतलो असो आवाज सारको बसता कानाचेर आनी हांव ताका सांगता म्हाका न्हू एक आवाज येता असो की हांव ताका वखद नासतना बरो करतलो तरी जावन आमी बांबोळे गेली कितें जालें म्हणून समजलें वखद आहा तेचो आतां आवाज हांवें आयकलो जाल्यार परत वचोंक जाय आसलें न्हू आमी सगळें केलें 2-3 हॉस्पिटलां पणजे भोंवली तालिगांव भोंवली बांबोळे भोंवली वखद ना आतां एक आवाज येतालो तो आवाजाचेर विश्वास धरलो हांवें ना येयली आनी डॉक्टराक सांगलें वखद ना दोतोर म्हणलें हांव स्वता कितें करतलें दोतोरान पयलीं थोडी सायन बीन घेतल्या न्हू दोतोरान पयलीं सायन घेतलेली आपणाचें ताका मेलो बीन जाल्यार आपणाचें ना म्हणून पयलीं सायन घेतला मागीर दोतोर कितें करतलो न्हू तर मला वखद ना या घरा हॉस्पिटलान येयली लेट जाली 12 जाल्ली भोंवन येता म्हणसर भयणी आसली म्हज्या आनी सगळ्यांक रावंक दिना न्हू प्रायवेट हॉस्पिटलार सगळ्यांक रावंक दिना सगळ्यांक वचा म्हणलें सगळ्यांक म्हजी भयण वयताना हांवें तिका एकूच सांगलें बायबल वाचताली म्हणजे एक उतर उडास दिताली जेजून सांगला न्हू हांव वाट जिवीत आनी सत तूं जिवीत न्हू तुवेंनूच म्हज्या भावाक जिवीत दिवंक जाय इतलेंच म्हूण आनी एक तें हांव पयलींच केरलाकसून एकूच उतर घेवन येयलें Acts 16:31 तूं एकलेच जर सत मानशी तुजो आख्खो गरबो जातलो सलवार जातलो तितून हांव सत मानता न्हू म्हजो गरबो सलवार जालो ऑलरेडी तो सेव जालो तेन्ना ताका सांगलें आनी हांव तेंच म्हणूंक लागली आनी ताका हाय डायबिटीज आमी 12 जाल्यो सांगलें न्हू पोळी हाडपाक विसरली पेज आसली सगळ्यांक हाडलें ती कोण जेवंक नासलें म्हणून ती उलयली आनी एकूच सांगलें दोतोरान एक इंजेक्शन आहा तें 5 दीस सांगून नर्शीक
नर्शी येयल्यार म्हणल्यार ताका खाली पोटात दिवंक ना, तांकां पोटाक कितें तरी घालचें पडटलें. आमी म्हणून सांगलें. आतां आमी जाणा न्हू जेजू जिवीत दिता म्हणून. आमी ताका पेज भरयली 5 डायबिटीज आहा, पेज भरयली, इंजेक्शन दिलें, परत इंजेक्शन हाडलें. 7:30 सुमार आमची फर्मासीन ताका मेळ्ळी. पूण ताका जाय तशें वखद मेळोंक नासलें, पूण देवाचें वतर मेळ्ळें ताका. दोतोर 11 कसो येयलो आनी म्हणूंक लागलो देवान तेची स्वर्गासून कॅच सोडली, म्हणजे ही इज आउट ऑफ डेंजर नाव. तुमी ताका व्हरो येता. कितें सांगलें 3 राती सांगलेलें, पूण दुसरे दिसा सांगता डॉक्टर तुमी व्हरतान तेका आयज करा तो जालो सारको. ही टेस्टिमनी तिका हांवें परत सांगलें तुज्या घोवाक अशें जाल्लें, तूं आतां तुका जेजू हें करतलो. आनी तिका मागणें केलें, रात जाल्यार दुसरे दिसा आमी गेली. दुसरे दिसा गेली तेन्ना ती म्हणूंक लागली आनी म्हाजे फ्रेंड गेले, म्हाजो रिपोर्ट न्हू म्हणूंक लागली. अशी तेजोच रिपोर्ट तिजोच रिपोर्ट राती कडेन सांगता तो म्हाजो रिपोर्ट न्हू, म्हाका दुसऱ्याचो रिपोर्ट मेळ्ळा, म्हाजो रिपोर्ट न्हू, म्हाका कांय जावं शकना. आनी आपुणूच म्हणूंक लागले. आनी दुसरे दिसा दोतोरागेर सोनोग्राफी करूंक गेली. परत सोनोग्राफी करताना त्याच डॉक्टरान ताका कितें सांगलें आख्ख्या पोटान जाल्लें. मागीर त्याच डॉक्टरान ताका सांगलें तुज्या पोटान मातशें कितें जालां, तें तुका वखद घेवचें पडटलें मणिपॉल. 25 दीस केले आनी 3 दीस तुका बेळगांव वचोंक जाय. आनी ती सदांच न्यूक्रिशनाक वयताली. तेन्ना न्यूक्रिशन आसलें ती हें जालें तेन्ना. काकुतीच्या दिवसाक आनी त्या ब्रदर सांगतालो ताका तूं जेजूच्या गायन तूं ऑलरेडी बरी जाल्यार तुका कांयच ना. ती कितें म्हणटाली म्हाका दोतोरान सांगूंक जाय न्हू हांव बरी जाल्या म्हणून. आनी ती सदांच म्हणटाली म्हाका किमो नाका, रेडिएशन नाका, म्हाका कांय नाका जेजूत असलें सदांच म्हणटाली. आनी एक दीस गेले बेळगांव. दुसरे फारा बेळगांव गेले तेन्ना डॉक्टरान तिका सारकें ती म्हणटाली न्हू दोतोरान सांगूंक जाय. दोतोरान तिका सांगलें तुका कॅन्सर ना, ट्युमर ना, तुका कांयच ना, तुका रेडिएशन ना, तुका कितेंच घेवपाची गरज ना किमो, तूं सारकी बरी जाल्या. अशें आमी सोत मानूंक जाय देवाच्या उतराचेर. देव म्हणटा न्हू कसलें वखद ना म्हाका बरें करपाक, झाडां फळाच्या वखदान हांव बरी जावंक ना, पूण देवाच्या उतरान तोंडांतल्या भायर सरल्या. पळय आतां हांकां 2 टेस्टिमनी देवाचें उतर देवाचें म्हणजे डॉक्टराचें वखदूच मेळोंक ना. तिका आज जालें, तिका आमी स्वता पळयलां तिका दिवंकूच ना कांय, पूण ती चलता अजुनूय आसा ती. आमचो फोकस कितें आसता दोतोराचें वखदूच घेतल्यार आमी बरी जातली. दोतोराचें वखदूय घेवंक जाय पूण देवाचें उतर आमी चड घेवपाक जाय. कळटा आमचो फोकस खंय आहा तो देवाच्या उतराचेर आहा काय मेडिसिनाचेर. ती अजुनूय आमची भयण आसा. देवान तिका लांब नाथरा पोंडुरा पळोवपाक दवरलेली आसा. थँक्यू जीजस. कितें विसरूंक जाय तुमकां, कितें समजोंक ना? You are basically a Hindu. Yeah. Right? Yeah. Now, what brought you from that side to this side? I told you no, because of my jaundice, my sickness. I healed from the sickness after many years. I want to know who healed me. That's why I ran after the Jesus. Wherever I want to go, wherever the prayer service going, wherever preaching, I used to go to know Him. This draw me close to Jesus. No, you got cured because you went to Jesus. After you knew Jesus, you got. I don't know who healed me, but Jesus healed me. But who is the person? If you go to doctor, who is the doctor? You want to know about the doctor, no? If I heal, and we tell them, he is a doctor special about this. So, same way, I want to know who is the Jesus who healed me. So that is after. Yeah. But First, yeah, first, my mama was dead, no? I was not in the world. Mama used to go for Noyana. She died. After that, problem started. My papa get drinking and beating us. All of you want to get married, second married, you want to get second married, you want the gold and property paper, which we have. So he used to beat us for that reason. And all our neighborhood, some of the neighbor used to go for the prayer meeting. And they saw a problem in the house. And they used to call us, come to Jesus, Jesus will solve your problem. Now I used to go with them. After that, somebody introduced, one of my friends told me we want to go to Kota.
One day, I went to the Pota. That I cure. Because of the problem draw to me, Jesus. But that problem not solve me because of my word of God, because Jesus has solved my problem. I don't do this, yeah. Then when I went to Pota, no, I'm not things that I was thinking. Because of why I went to Pota, not because of my sickness. I went to Pota, we want the house. We used to stay, uh, no, olden houses made of a wood. That house we used to stay. And many years, no, it was water is rainy season, it was like, yeah, water is to come. And sometimes we can't, so I clean the house because some people under that problem. I went to Jesus because I want the house. We want the house to stay. Even that I went and Jesus bless us. After 3 months from the Pota, we built the house. Before 8 years, same place we was trying to build a house, and some people of the authority they come and stop us 2 times. Then we was not thinking about the place. We was thinking to buy another place and we were going to build a house there. When I come to the Pota, I got a desire to build the same place. And first we used to do all that puja and all that 2 times when we build. And that time when I come from Pota, I told Jesus, if you want this house to build here, so you build. If it is something happen, we don't stay here. I'm not blaming you, but I will put the foundation in your name. And that time we build the house. Problem comes, but Jesus was there. Then I start searching for Jesus. Then I have a desire to preach. When I first time went to the Pota, I said, Jesus, you're going to give me house and I will tata, no more. I was thinking while I'm going to Pota. While I'm going to Pota, I was telling Jesus, you're going to give me house? Then, okay, house, no. When a house complete, I will forget you. That my tata bye. Yeah, I say. And when I went to the Pota, it was different. My life changed there. First time, no, I got the Holy Spirit. And I got a gift of tongue. I don't know meaning of the gift of tongue. But when I was to go to the retreat, no, the house Bible class, I saw the people used to come for a Pota. They used to say, I got the gift of tongue. I was like this. I was a small girl. I was doing this. What is this? I say, only one. I say, Jesus, I want that. I don't know what is that. Gift of tongue, I don't know. And that time I don't know. I just say, Jesus, I want that. When first time I went to the Pota, I don't know about anything, but I got the gift of tongue. And the Holy Spirit, which I was saying, I want that. I want to be like a small girl. I was same way I was that small girl, and I speaking in a tongue. But I am not continuing the tongues after that because I don't know the meaning. I don't know what is that. But I was only desire that. Understand? Then my journey start. Then I entered to the JCLM. Then preaching start. Even the preaching, I was not ready. I was asking the brother, no one there to preach today? Then the brother used to ask, why you are? Why God he chose you? I used to escape from that. I got a job. I want to run. But the brother who was there in New Creation did not allow me to go. So you must preach, sister. God has chose you. Even one day I shout on him, one of the brother. Because every prayer meeting I used to go, no, in Goa, they used to say me, join here, do intercessory, take the children class. Then I was, why they are forcing me to do? When I started to come to the New Creation, no, the brother came and said, you want to do this? I was, why are you running after me? All people, why?
he thought I shouted. I thought I shouted. You will be quiet. No, you even that loud voice he said, because I saw the crown on you, victorious crown on your crown, that preaching crown, the prophet crown. He explained that I see. Even you loud voice you were shouted on me. I say I'm wrong. And then I say okay. Because when I thought I'm right. You will be very quiet when I shouted. But no, he shouted even loud words on me. I saw that only the crowns will see devil and the preacher. They will see crown. That's why we are running after you. That time I was very cool. And whatever he used to say, no, I used to do. I used to do. If he say no, the concerning and worry, the book is there, no? You want to teach without looking at the book. You want to preach that prayer. I used to do. One day, Talegaon, Babuso Hall, no? Very big hall is there. And Brother Johnson was coming on that day. And the 1,000 was people was there. And that day also he said me, don't take the book. Go and tell. I saw the crowd and my legs were sore. And whatever the prayer come from my mouth, I was to teach them and saying them. And Brother Johnson was looking at me. And I knew I'm wrong. I knew. And then very fast, within 2 minutes or 3 minutes, I stopped it. Finish. Very fast, and I came back. Then one of the sisters said, why you not brought a book, sister? I said, brother told me. See, whatever he was telling me, I used to do. He said, don't take the book. And I know, brother, when he met, no, he said, well done. No, but that made you learn that particular thing by heart. Yeah. Even I made a mistake, no? The brother in the new creation, they used to support me. Who told you were mistake? No, go forward. I used to say, before preaching, no, I was like swearing, I don't want to go on the stage. So one of the brothers said, there's good sign. You are depending on the Holy Spirit. Go. They have supported me because of that. Even I used to first, in new creation, I used to do announcement, translate in Konkani. Even that I used to make a mistake. One day Brother Johnson called me. Mistakes will happen initially. Yeah. Sometimes. Yeah. But one day Brother Johnson called me, Baba, you feel at home. As a home. This is your home. Feel. As a relative come, show them. This is a toilet. Right hand is my toilet. Left hand is gents toilet, ladies toilet. Water is there. Same thing. Feel at home. I thought you were going to say, don't do announcement more. But they didn't stop me. That's why many times, Brother Eldred also, many times, he supported me. That the Brother Eldred, is to every time, go sister, come on. He has forced me to preach. Every time. I used to say, I'm not prepared. No, you are prepared. Say something. This surrounding, no, the people made me to preach. They support me, the brother in the new creation, with love. Even I get mistake, they didn't correct me, they support. That's why I'm preaching. I'm not I am, but the Holy Spirit in me. It's highly remarkable to see a Hindu person basically there are Christians all around here, especially Goa. Goa is full of Christians, Roman Catholics. They go for mass, this and that, like that. But they have very little knowledge of. See, it's not. I can't say that they don't have knowledge. They have knowledge of the Bible, but they do not know what is written in the Bible. They go for sermons. Yes, they know this is the way it should be. This is what happens. Brother, this is a
work of the Holy Spirit. Yeah. This is a work of the Holy Spirit. See, Holy Spirit need body to preach. Whoever, Hindu, Muslim, even a small boy, even a old man, old people, if we say, here I am, Holy Spirit is ready to use him. Understand? Whoever, the Catholic, Hindu, Muslim, is Holy Spirit waiting for the body to say, I am here. And Holy Spirit ready to preach through that mouth. He's not looking, person have hands or legs. You saw the brother, one of the YouTube, no, brother, he has no legs and hands. He's preaching. Nick, brother Nick. Means Holy Spirit need a body, living body to speak. This is not me. The Holy Spirit is using me because I say, Holy Spirit, here I am. Use me. Whenever the person will say, here I am, Holy Spirit is ready to use him. His job. He will say, oh, I will come and teach you. Holy Spirit is going to teach you, no? Luke 12:12 is say, when you stand, you don't know to what you say. Holy Spirit will give you word that time. Now I'm sending, but Holy Spirit is giving me the word. It's not a religion, not a religion, anything, but it is a Holy Spirit. This is a job of the Holy Spirit to preach. No, not I am preaching, but through me, Holy Spirit is preaching. Why the Catholic? You are saying, no, because we don't have say, here I am. It's true. No? See, basically, that's the difference. No? Yeah, that's the difference. Basically, Holy Spirit not realized looking God. who is the person. You want to, this is job to done, no? This is a Heavenly Father's job. So you want to complete, you want to just need a body, a person who say, I am available. Yeah, you understand why God is using different religion people? Because they say, use my body to Holy Spirit. This is a job of the Holy Spirit, not a human being. Understand, no? Huh? Yeah, perfectly. You understand? तुमका सगळं कळलं नेलं हे कोणाचे काम हे पवित्र आत्म्याचे काम पवित्र आत्मा कोणाकच कळना हो जाणटो हो भुरगो हो तेका हात ना तेका पाय ना तो असला रिलिजन हे रिलिजन पवित्र आत्मा पळयना हे पवित्र आत्मा जाणा हे देवाचे काम कशें तरी काम करूंक जाय तेका जाय एकूच लिव्हिंग बॉडी तो कोणाकूय यूज करता नाजाल्यार तुमी पळयात युट्यूबाचेर कोण प्रीच करता हात आनी पाय नासलो कोण प्रीच करूं शकता तो कंप्लेनच करतलो न्हू आपल्या जिविताक तो प्रीच करता तो ऑफनेज चलयता सो आमचे सगळ्यांचे काम देवान आमचे सगळ्यांचे शिक्को मारलेलो आसा हे सगळ्यांचे एक काम देवाचे उतर परगटपाचे सगळ्यांचे वी आर लिव्हिंग ऑन दिस अर्थ गॉड हॅज स्टेम ऑन दॅट टू प्रीच इट्स अ जॉब इट्स अ ड्युटी ऑफ अस टू प्रीच ओके सो कोणाक दुखता आंगान पेन आसा कोणाक मागण्यांची गरज आसा पाय दुखता कितें म्हणटाय तूं न्हू तूं कितें म्हणटाय आतां प्रिचींग आयकोलाय आतां तूं कितें उलयताय जिवीत उलयताय तुज्या घोवा बद्दल तूं जिवीत उलयता आतां भावात उलयता सॉरी भाव बद्दल तुका आतां कितें उलोवंक लायला कोणी तरी देवाचें उतर दिला तुका कोणी ना पळय आमी जेन्ना देवानूय न्हू आपणाक जाय तें उलयता तुका आतां तुज्या भावा बद्दल कितें जाव भाव तुजो चल्लोलो जावो न्हू सो तुवें तें उलोवपाक जाय तो कितें उलयता दुखता विकता तें ना तूं मरे जेजूच्या गायांनी बरें जाला
जेजू तुज्या पासत त्या खुर्साचेर मेला, जेजूच्यो दिम्यो फुटल्या, त्या दिम्यांनी मरे तुवें तुज्यो दुखी गेल्या, तुवें तेच्या बद्दल उलोवपाक जाय. तो जरी उलयलो ना 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 जेजू तुज्या पासत त्या कालवार दोंगराचेर न्हू ते दिम्यो फुटोंक ना, तिन्न पडोंक ना तो दिम्यो शेकारांनी कित्याक पडला तुज्या भावाक आनी म्हाका आमकां लागून न्हू बरेपण येवच्या खातीर. ती दूख ते जिम्यांनी जी आसली ती जेजून ऑलरेडी आपणाच्या दिम्याचेर घेतलेली आसा आनी तुज्या भावाक पेखोणी दिलेली आसा. ही उतरां तूं उलोवंक जाय हा. आनी तूं जेजूच्या गायांनी मरे बरो जाला. ही दिसांनी रात तो जरी उलयलो तुवें उजवाडाची उतरां उलोवंक जाय. कळटा? हांवें मागणें करता मागीर. ओके हा. आतां विचार तेका तरी दिमेन दूख आहा जाल्यार, पांयान दूख आहा जाल्यार विचार कमी जाला जाल्यार. थँक्यू जीसस. विचार तेका कमी जावंक ना रे. नांव कितेंचें? रुजार. तुका जेजू म्हणटा तुजे दोपराची दूख आपूण घेवन खुर्सा 2000 वर्सां पयलीं घेवन मेलोलो आसा. ते दोपराक म्हाज्या दुखा लागून म्हाज्या दोपरांक सारके शेकार तोपोवन रगत वतलेले आसा. ते दुखीन तुजी दूख येत्या वखदार जेजूच्या नांवान वयता. आर्गा दी जेजू. आर्गा तुका जेजू म्हण. आर्गा तुका जेजू. तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवली. आर्गा तुका जेजू. तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवली. आर्गा तुका जेजू. तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवली. आर्गा तुका जेजू. तुज्या गायांनीच म्हाका पेखोणी मेवली. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. पळय पांय पळय तुजे. रुजार पांय आले. आर्गा तुका जेजू उणाने आले. आर्गा तुका जेजू. आर्गा तुका जेजू. आर्गा तुका जेजू. आले सारखे वयर सकयल कर. पांय देंवय 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 सकयल. आर्गा तुका जेजू उणीच राव आनी आले. थँक्यू जीजस. मेवाणी मागणी करूया. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गा दिता दिनवासताचे शिकोवणे पासत तुवेंच पळयत आत्मे आमच्या तोंडांसून म्हज्या तोंडांसून उलयलेलें आसा आनी तें उतर तुवें सारकें तुज्याच आमच्याच एग्जाम्पलांनी आमच्याच गोवायकीनीतून आमकां सारकें सुटावे केलेलें आसा म्हणून जेजू तुका आर्गा दिता. जें उतर आमी शिकलां तें आमच्या काळजांनी आमच्या रिगलेलें आसा जेजू. जेन्ना आमकां परिक्षा येता तेन्ना तें आमच्या काळजांसून जें उतर रिगलेलें आसा तें आमी भायर काडटा आनी त्याच उतरां वरवीं आमी स्वतंत्र जाता. आमी स्वतंत्र जायना आमी दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र जावपाक आदार दिता तुज्या उतरां वरवीं. म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्गा दिता तुज्या आजीलपणा पासत आनी सगळें बरेपणा पासत आनी सगळीं जी आतां येयलेली आसा तशी वताना पूण ती तुवें तांकां दिलेली आसा पेखोणी गिरेस्तकाय सगळें कितें तुवें ऑलरेडी दिलेलें तीच घेवन ती वयता. म्हणून बापा हांव तुका आर्गा दिता आनी तांकांय सगळ्यांक आशिर्वादान भरलेल्या पासत जेजू तुका आर्गा दिता. आमच्या पयलीं प्रीच केला तेचे फॅमिली पासत तांकांय भरपूर आशिर्वादान भरपूर देण्यांनी भरल्या आनी एक घर हो जागो आमकां यूज करूंक गेला ते फॅमिली पासत जायते आशिर्वादान भरलेल्या पासत. म्हणून तुका आमी आर्गां दिन वाजता आमच्या ब्रदर जॉन्सना जे सुवातेर आसा सगळे सुरक्षा कवचान जायते बरोपण आनी जेन्ना तो देवाच्या उतर उलयतलो जायत्यो विलागरी स्वतंत्र जातल्यो म्हणून सगळीं तुका आर्गां दिता दिन वाजता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमेन. थँक्यू सिस्टर. गॉड ब्लेस यू.